पार्लमेंटाचेर डिस्कशन करचें एक्झामीचे पेपर लीक जाता तेजेर आनी पुलीस घालतात आनी पंतप्रधान ताका अरेस्ट करतात ज्या ह्युमिलेट करून ताका नाकांतल्यान रक्त काडटात. लिडर ऑफ ऑपोजिशन तो ह्या देशाचो आनी तेणी कित्या खातीर मागला? देशाच्या भुरग्यांक तुमी काल अशें करून मारतात. तेणी मागलं कितें फक्त पार्लमेंटाक एक डिस्कशन, एड्युकेशन मिनिस्टराचो राजिनामो, ह्या दोन मागण्या खातीर हे करता तुमी काल भुरग्यांक मारता आनी तेंचेर FIR रजिस्टर करतात. आमी ते मागणी करपाक राज्यपाला कडेन वयता. तुम्ही प्रोटेस्ट करतले आता? आमी राज्यपाला कडेन ती मागणी करपाक वयता. आमी मागणी करपाक वयता राज्यपाला कडेन. कितें म्हणून मागतले तुम्ही राज्यपाला कडेन सांगपाचें पंतप्रधानाक आयज हो प्रोटेस्ट सद्याक गोंय काँग्रेसीचो आमकां दिश्टी पडटात आणि एक महत्वाची गजाल हातूर आसा ती म्हळ्यार आयज दिल्ली हांगासर जेन्ना प्रोटेस्टाक बशिल्ले जे राहुल गांधी आणि तांचे बाकीचे पुराय टीम MPs आशिल्ले सगळे MPs तुमकां जस्ट एक म्हायती खातीर सांगता कितें जालें आयज सकाळच्यान. आयज जे अकबर रोड आशिल्लो किंवा संसद आशिल्लो थंयसरल्यान आमी आयकुया जे प्रेसिडेंट कितें म्हणटा ते आयकुया. तेजेर फुल डिस्कशन पार्लमेंटाक जे आमचे लिडर सगळे मागता राहुल गांधी धरून तेजेर डिस्कशन जावपाक जाय. ती मागणी करपाक आमी आयज देशांतले आमचे सगळे कडेन जंय जंय राजभवन आसा थंय राजभवनाक आयज आमी सगळे वयतात आनी मागणी करतात. सर डिमांड आशिल्ले की तुम्ही डिस्कशन जावचे हाजेर म्हाका दिसता खंय तरी सहमती जाल्ली पण बाकीचे डिमांड आयकनाशिल्ले म्हणून आयज हे जे कारवाय जाल्ली आसा ताजेर तुम्ही कशें पळयता? बाकीचे डिमांड जे आसा जो आशिल्लो आमचो राहुल गांधी जो आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसा आनी बाकी सगळे लिडर तेणी मागणी केल्या पंतप्रधाना कडेन की एक डिस्कशन अलाव करून आयचेर 152 भुरगे मेल्यात. त्या भुरग्यांचो कितें गुन्यांव आसा? 9 कोटी भुरगे सफर जाता देशांतले, त्यांचो कितें गुन्यांव आसा? आनी तेजेर डिस्कशन करपाक पार्टी कित्याक आयकना? सो हे डिस्कशन जावचे म्हाका दिसता ही मागणी ऑलरेडी जे अमित शाह तांच्यांनी मान्य केल्ली आसा. फक्त बाकीचे जे तेंच्यो मागण्यो आशिल्ल्यो त्यो म्हळ्यार जे धर्मेंद्र प्रधान आसा तांचे रेजिग्नेशनाचेर ते हाडून बसलेले आसा. तुमकां परत एक फावट सांगपाक सोदता जे कितें जालें आयज सकाळच्यान आयज खरगे हांचो वाडदीस आसल्या कारणान एक वॉक सांसदांतल्यान खरगे हांच्या घरा कडेन घेता आसतना जे आमचे प्रधानमंत्री आहा त्यांच्या आवासस्थानाचेर तेंच्यांनी आवासाचेर घरा भायर तांच्यांनी प्रोटेस्ट केल्लो आणि हो प्रोटेस्ट आमकां हांगासर दिश्टी पडटा. राहुल गांधी जब आता है नरेंद्र मोदी भागता है. राहुल गांधी जब आता है नरेंद्र मोदी भागता है. राहुल गांधी जब आता है नरेंद्र मोदी भागता है. राहुल गांधी जब आता है नरेंद्र मोदी डरता है. राहुल गांधी जब आता है नरेंद्र मोदी डरता है. राहुल गांधी जब आता है नरेंद्र मोदी डरता है. राहुल गांधी जब आता है नरेंद्र मोदी डरता है. राहुल जी जब आता है नरेंद्र मोदी डरता है. राहुल जी जब आता है नरेंद्र मोदी डरता है. मुर्दाबाद मुर्दाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद. मुर्दाबाद मुर्दाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद. भारत माता की जय. वंदे मातरम. जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद. मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद. तुम्ही पाहू शकता सर जे प्रोटेस्ट आसा मशाल मार्च आसा तो राजभवनाचेर सद्याक वयता. हेवी पुलीस डिप्लॉय केल्ले आसा हेजे आमकां आयकुपाक मेळटा. नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद. गोय काँग्रेसीचो हो एक मोर्चा और प्रोटेस्ट तुम्ही पळयतात जो राहुल गांधी हांचे डिटेन जे केल्ले दिल्ली हांगासर ताज्या राहुल गांधी यांच्या सपोर्टान हो जो मशाल जे रॅली आसा और मशाल प्रोटेस्ट आसा हो तुमकां दिश्टी पडटा. राजभवनाचेर हो सद्या वॉक चालू आसा. तुम्ही लाईव्ह पळयतात सद्याक आणि आमच्या बरोबर हांगासर जे लिडर्स आसा ते ऑलरेडी आसा.
सुनील बरोबर काँग्रेस लीडर सुनील कोटणकर बाबाचा. सुनील बाब, म्हाका दिसता ही खूप महत्वाचा क्षण असा, कारण LOP जो असा संसदेन तांकांच डिटेन केलो वता. कशें पळयता ह्या गोष्टीचेर तुमी? पळय, आमी सदांच सांगत आयल्या की हे देशान लोकशाही काबार करपाचे बीजेपीन जे चालू केला ताजे ते म्हणून काल पिसफुल जे स्टुडंट प्रोटेस्ट करताले आपल्या हक्का खातीर, फ्युचरा खातीर, देशाच्या फ्युचरा खातीर, तांचेर लाठीचार्ज केलो, पुलीस फोर्स वापरलो आणि आज जाप विचारपाक गेल्ले लिडर ऑफ ऑपोजिशनाक देशाच्या राहुल गांधीक ताकाय आज अरेस्ट केला आणि ताका इंजर्ड केला आज पुलीस लाठीचार्जान. तर ही जी लोकशाही काबार करपाचे बीजेपीन घाट घाला तो आमी काँग्रेस पार्टी कशीच खपोवन दिवपाची ना, त्या खातीर आज हो प्रोटेस्ट आसा. म्हाका 4-5 मुद्दे आशिल्ले, 4-5 पॉइंट्स आशिल्ले. एक पॉइंट डिस्कशनाचेर खंय ना खंय तरी फाटी फुडें जाताले, बट बाकीचे पॉइंट्स आसा, धर्मेंद्र प्रधानचे जे रेजिग्नेशन आसा ताजेर अजून पर्यंत काय डिस्कशन जायना. कशें पळयता तुमी? ना, बीजेपी म्हणटा ते केन्नाच एपोलॉजेटीक ना. बीजेपीन अकाउंटेबिलिटी म्हणटा ती प्रश्न केन्नाच नासता. बीजेपी जबाबदारी घेवपाक केन्नाच तयार नासता. आमी आतांय पळयला गोंयान जेन्ना टर्मायट म्हणले विद्यार्थ्यांक बीजेपीचे MP, एक्स MP आणि व्हायस प्रेसिडेंट सावयकारान, जेन्ना सबंद गोंय ताची चूक मागची म्हणून डिमांड करता, सगळ्यो पॉलिटिकल पार्टीज आणि चूक मागची म्हणून डिमांड करता, तेन्ना चूक मागपाचे सांडून ते आपल्यो गजाली जस्टिफाय करता. ही बीजेपीक आज सत्तेची मस्ती मारल्या तकलेक आणि सत्तेचो माज बीजेपीक चडला. तो म्हाका दिसता गोंयची आणि देशाची जनता तांची देंवयतली. तुम्ही हो मशाल जो प्रोटेस्ट करतात आज राजभवनाचेर वयता, हय. फुडले तुमचे स्टेप कितें आसतले? जर आयकना कितें जालें जाल्यार फुडले स्टेप्स तुमी घेवपाक रेडी आसतले? डेफिनेटली आमी जे आज भायर सरल्या ते हे आर या पाराची लढाई चल्ल्या ही, कित्याक ही देशाची लोकशाही वाटोवपाची, संविधान वाटोवपाची लढाई चल्ल्या, जाल्यार हातूंतल्यान कितें तरी सोल्युशन येवपाकूच जाय. बरोबर. आमच्या बरोबर आशिल्ले सुनील बाब, जे आता सध्या मशाल प्रोटेस्टा खातीर हांगासर आमकां दिश्टी पडटा जे मार्च करता टुवर्ड्स राजभवन. अमित बाब आमच्या बरोबर. अमित बाब, आमचे गोयचे आमचे लीडर आसा तांच्या बरोबर उलोवपाचो आमी प्रयत्न करूया. अमित भाई, म्हाका एक सांगा की हो मार्च खूप महत्वाचो आसा, एक मेसेज दिवपाचे प्रयत्न करता, कशें आसा? पळय, पयलीं म्हणजे आज अनडिक्लेअर्ड एमर्जन्सी जी भारतीय जनता पार्टीन पूर्ण भारतभर लादल्या युथांचेर अत्याचार करून, आणि आमी ताचे इम्पॅक्ट गोंयानूय पळयला. तांचे नरेंद्र सावयकारा सारखे एक लीडर, सिनियर लीडर, पास्ट MP आज गोंयकार भोंवच्या भुरग्यांक आणि जे प्रोटेस्ट करताले तांकां टर्मायट म्हणटा, म्हणजे कॉक्रोच टर्मायट. म्हणजे आज अशी परिस्थिती करून दवरल्या की भारतीय जनता पार्टीन गोंय जे युवक आसा तांकां किटक म्हणपाचो प्रयत्न केला. सो हे ज्या तरेन चल्ला, तांच्यो मागणी जी आसा ती एकूच आसा की धर्मेंद्र प्रधानान काडचो, जाका लागून गोंयान जे भारतभरान जे मृत्यू जाले ताका जबाबदार धरून मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन तांणी ताका काडूंक जाय आशिल्लो. पण भारतीय जनता पार्टीचे एरगन्स अशें जाला की आज ते म्हणटा की कितेंय जावं आमी ताका काडचे ना, कारण वी आर प्लेइंग वोट पॉलिटिक्स. आणि जे भुरगे मरता मरू, भुरग्यांचे वायट जाता जावं, अनएम्प्लॉयमेंट आसा तो जावं. सो ही डिक्टेटरशीप आणि जे एमर्जन्सी गोंयान चालू आसा आणि भारतभर चालू आसा ताजो निषेध करता आज राहुल गांधी जेन्ना डिबेट मागतालो आणि तो गेल्लो विचारपाक की डिबेट कित्या खातीर मागतालो तो, फॉर द युथ ऑफ इंडिया. बरोबर. काल ताजे डीक घेवपी प्रायम मिनिस्टर आज काल पळून गेलो. तो डिबेटाक येना, तो पार्लमेंटान आसना, तो मेलडी वाटत भोंवता. या मेलडी प्रायम मिनिस्टराक लागून आज जी भारताची परिस्थिती जाल्या ताका जबाबदार कोण? ही भारतीय जनता पार्टी आसा. युवक रस्त्यार येतलो, युवकाक रस्त्यार येवचे पडटले, कारण भारतीय जनता पार्टीन ताका मजबूर केला आज रस्त्यार येवपा खातीर. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी अजून कोण घेवपाक रेडी ना अशें दिसता तुमकां सध्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी घेत ना, अकाउंटेबिलिटी ना. भारतीय जनता पार्टीचे एरगन्स जे आसा दॅट हॅज रीच सच अ पीक दॅट टुडे IT सेल ऑफ भारतीय जनता पार्टी आणि भारतीय जनता पार्टीचे लोक जे आसा ते डिफेंड करता नरेंद्र सावयकाराक की टर्मायट म्हणला म्हणून, पण ताणें पोस्ट डिलीट केला. तुमकां लेट नाईट प्रक्षेपणात तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. सध्या आम्ही तुमच्या मुखार एक महत्वाची बातमी घेऊन येता, ती म्हणजे काँग्रेस पक्ष आणि मोर्चा काडिल्लो आसा. सध्या राजभवना वटेन मोर्चा चल्ला. आमी आतां तुमकां लायव्ह दाखयताले, पूण सडनली कांय टेक्निकल गजालींक लागून ही लायव्ह गेल्या. वील ब्रिंग टू यू लायव्ह रायट. जे पुलीस डिप्लॉय केल्ले आसा बऱ्या प्रमाणात, आणि पुलिसांक जे डिप्लॉय केल्ले आसा राजभवनाचेर हो प्रोटेस्ट फुडें वचचो न्ही त्या खातीर. आणि
आयज जे राहुल गांधी हांगा डिटेन केल्लो आमकां ताजे मोदी जी शर्म करो अरे मोदी जी हो एक प्रोटेस्ट तुम्ही पळयतात आज राहुल गांधी हांगा डिटेन केल्या उपरांत हो प्रोटेस्ट जो काँग्रेस पार्टीचो तुम्ही सद्याक पळयतात तातूंत काँग्रेसचे जायते लिडर्स म्हाका दिसता परत एक फावट एकठांय जाल्ले आसा आणि हे लिडर्स सध्या आम्ही सांगत नहीं जाएगा, तू ही जा क्योंकि उसमें नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क नहीं है। सो काँग्रेस पार्टीचो प्रोटेस्ट तुम्ही पळयतात सद्याक आणि जायत्या प्रमाणात काँग्रेसचे लिडर्स हांगासर पाविल्ले आसा हांव एक आमचे जे कॅमेरामॅन आसा तांकां एक दाखोवपाक सोदता आमी हो जो प्रोटेस्ट पळयता आणि आमच्या फाटल्यान हांगासर पुलीस डिप्लॉय केल्ले आसा तांचेर सुद्दां आमी लक्ष दवरतात कारण जायत्या प्रमाणात पुलीस हांगासर डिप्लॉय केल्ले आसा आणि प्रोटेस्ट ऑलमोस्ट राजभवन आसा थंयसर पाविल्लो आसा म्हाका ते दी मागीर मागीर तुमकां सांगपाक सोदता आयज सकाळच्यान जो एक प्रोटेस्ट आमकां दिल्ली हांगासर संसदेंतल्यान वयतना जे प्रधानमंत्रीचे घर आसा घरा कडेन आमकां पळोवपाक मेळटालें आनी त्याच्या राहुल गांधी हांकां जे डिटेन केल्ले आसा ताच्या खातीर हो प्रोटेस्ट आमकां पळोवपाक मेळटा आमी पळयतात पुलीस डिप्लॉय केल्ले आसा आनी राजभवनाचेर काँग्रेसचे जे लिडर्स आसा ते सध्या ऑलमोस्ट पाविल्ले आसा सो तुम्ही पळयतात जे हांगासर प्रोटेस्टा खातीर मशाल घेवन काँग्रेसचे जे लिडर्स हांगासर पाविल्ले आसा जे कोण आता जॉईन झाला तांच्या खातीर सांगपाक सोदता आयज सकाळच्यान जो प्रोटेस्ट चालू आशिल्लो दिल्ली अकबर रोड हांगासर राहुल गांधी हांकां डिटेन केल्लो आसा सांजे वेळार आणि तांची मागणी आशिल्ली की सगळ्यान पयली जी मागणी आशिल्ली ती म्हळ्यार डिस्कशन जावचे नीट पेपर लिकाचेर आणि बाकीच्या मुद्द्यांचेर अनएम्प्लॉयमेंट आणि बाकीच्या गोष्टींचेर आणि जेन्ना जितेंद्र सिंग हांच्यांनी ही कन्वे केले मेसेज जे होम मिनिस्टर तांचे कडेन सो हे म्हाका दिसता खंय ना खंय तरी एक मेसेज येताली की येस ताचे डिस्कशना खातीर रेडी आसा पूण ताच्या उपरांत काय गोष्टी येवपाक लागल्यो फुडें त्यो म्हळ्यार रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान हे तांचो मेन मुद्दो आशिल्लो जो ना तो पर्यंत आपूण उठचो ना अशें एलओपी राहुल गांधी हांच्यांनी जेन्ना सांगलें तेन्ना तांकां डिटेन केले तांच्या मागण्या सुद्दां प्रणय 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 तुम्ही पळयतात जे काँग्रेसचे जे आसा ते ऑलरेडी राजभवनाचेर पाविल्ले आसा हेवी पुलीस फोर्स तुम्ही पळोवपाक शकता हांगासर डिप्लॉय केल्लो आसा आयज राहुल गांधी हांकां डिटेन केला आनी ताच्या हो प्रोटेस्ट आमकां दिश्टी पडटा जायते लिडर्स आमकां दिश्टी पडटा
शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। तो राजभवन काँग्रेस जब जब होतात आणि हे सगळे अख्खे जशें तुम्ही पळयलें सध्या काँग्रेसचे मोर्चा काँग्रेसचो राजभवना कडेन पाविल्लो आसा आनी थंय पुलिसांनी तांकां आडयला मुखार दिसता जना भंडारी गिरीश चोडणकरूय दिश्टी पडला अर्चित नायक दिश्टी पडटा प्रतिमा कुतिन्य दिश्टी पडले आनी हे सगळे जाण आज प्रोटेस्ट ह्या गजाली खातीर करता की राहुल गांधी हांचे समवेत प्रियांका गांधी हांकांय अरेस्ट केला आतां डिटेन केला रादर जालें अशें की ती देवर होल्डिंग मोर्चा प्रोटेस्ट मार्च ऑन मोदीज रेजिडेंस PM मोदीज रेजिडेंस जेन्ना तांकां आज डिटेन केलें आनी तेज्या एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट अगेन्स्ट द डिटेन्शन ऑफ राहुल गांधी एक्रॉस इंडिया काँग्रेस एक तांणी हें केल्लें आसा इन्स्ट्रक्शन्स दिला की राजभवनाचेर मार्च करा म्हणून सो गोंयच्या राजभवनाचेर मार्च करपा खातीर 9 वरांचेर सगळ्यांक जमलें आनी सद्या फुडें सरल्या मातशे विज्युअल्स सद्या स्टक जाल्ले आसा बिकॉज ऑफ रेन्स पावसूय पडटा थंय नाव यू कॅन सी सद्या विज्युअल्स तुमी पळयता काँग्रेस फुडारी व्हडा नेटान थंय आसा सुनील कवठणकरूय वर्कींग प्रेजिडेंट थंय आसा थंय तेणी आतां आमचे कडेन उलयले अमित पालेकर स्पोक्समन आसा तेय आमचे कडेन उलयले तुमी पळयता जे तरेन विज्युअल्स येता ते तरेन पळयत जाल्यार थंय आडयल्ले आसा ड्यू टू सम टॅक्निकल इश्यूज ते विज्युअल्स थोडे ब्लड आसा कारण थंय पळयत जाल्यार थोडी रेंजूय कमी आसा आनी लोकांची इतली गर्दी जाल्ली आसा थंय की रेंज कमी जाल्ली आसा तरी पूण आमी तुमकां स्ट्रगल करून ते विज्युअल्स हाडटा आमचे एसोसिएट एडिटर सचिन सुर्लेकर थंय आसा आनी आमचे सिनियर रिपोर्टर प्रणय शिरगांवकरूय थंय आसा जे तुमचे कडेन विज्युअल्स थंयच्यान लायव्ह हाडटा आडयल्ले आसा बॅरिकेडींग केला आनी राजभवनार वचपा पासून तांकां आडयल्लें आसा आतां पळोवया हो मोर्चा कितले वेळ म्हणसर थंय उरता कितें जातलें हाजे पयलीं आमी अर्चित नायक हांचे कडेन उलयल्ले जे गोवा प्रदेश यूथ काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष आसा ताणें आमकां सांगिल्लें की मोर्चा घेवन आमी वता आमी कशेंच फाटीं सरचे ना आमकां एरेस्ट जाल्यार सुद्दां फाटीं सरचे ना आमचो डिमांड आसा की आमकां मेळपाक जाय आतां पळया गिरीश चोडणकर कितें उलयता ते आमकां विश्वास मी सध्या पळू शकता की पार्टी जी आसा ती ह्या गोष्टीचेर ओगी रावचे ना काय कितें पण जे आता जॉईन जाला तांच्या खातीर फक्त सांगपाक
आयज सांचे जे डिटेन केल्ले आसा राहुल गांधी एलओपी राहुल गांधी हांकां MP आणि ताज्या मी पळोवपाक शकता जे जायते काँग्रेस लिडर्स हांगासर पावले आसा. गिरीश चोडणकर जे गोयचे प्रेसिडेंट आसा गोवा काँग्रेसचे प्रदेश काँग्रेसचे प्रेसिडेंट, तशेंच जना भंडारी हांगासर आमकां दिश्टी पडटा. प्रोटेस्ट लीड करता आसतना आमकां दिश्टी पडटा सगळे. अर्चित बाब हांगासर आसा जो युथ काँग्रेसचो प्रेसिडेंट आसा. सो तुम्ही सद्याक जे पळयता ते आसा राजभवनाचेर आणि सध्या रातची अरावंड तांचे आशिल्ल्यो की धर्मेंद्र प्रधान हांचे रेजिग्नेशन आणि जे सध्या फेस करता जंतर मंतराचेर ह्या सगळ्या गोष्टीचेर जेन्ना डिस्कशन जावचें अशें तांची एक मागणी आशिल्ली. आशिल्ले की जे धर्मेंद्र प्रधान आसा तांचे रेजिग्नेशन जावचे, कोणी तरी अकाउंटेबिलिटी घेवची, ज्या तरेन तांकां उखलून व्हेले पुलिसांनी हे सगळे आमी पळयलें. आनी तांचो एक फाटभुंयेचेर हो प्रोटेस्ट आमकां दिश्टी पडटा. काँग्रेसचे लिडर ऑलरेडी हांगासर पाविल्ले आसा. आमी दाखोवपाक सोदता ऑलरेडी डिस्कशन तांचे पुलिसां बरोबर चालू आसा. ते राजभवनाचेर एंटर करपाक सोदताले. ब्लॅक
आम्ही किती झगडतात विचारायला लागून भुरग्या विचारायला लागून वाच तर तुम्ही पळयता की हांगा प्रोटेस्ट सुरू आसा. जसो तुम्ही राजभवनाचेर प्रोटेस्ट पावला आणि थंय तांकां आडयल्ले आसा. आमचे बरोबर आसा सचिन सुर्लेकर, ते आमकां थंयच्यान लायव्ह कॉमेंट्री दिताले. पूण जालां अशें की थंयच्यान रेंजचो प्रॉब्लेम जाल्ल्या कारणान वी आर ट्रायंग टू गेट द बेस्ट विज्युअल्स फ्रॉम देर. आडयल्ले आसा तेंचे मदीं कितें सद्या उलोवणी आसा तें पळोवया लायव्ह विज्युअल्स थंयच्यान. इफ वी पुट ऑन द वॉयस वील बी एबल टू नो की थंय एक्झॅक्टली कितें चल्लां तें. तुमच्याकडल्यान जीएमसीचे किडे सांबाळपा जावना आणि तुम्ही हांगा भुरग्यांक किडे म्हणटा, टर्माइट्स म्हणटा. लस ना तुमकां? लस ना म्हणूनच ती डिपेंड करता. लस नाशिल्ले तूं पत्त्याच्या पडटा परीक्षा कोणी जिंकणार मेळपाक जाय. डेली असता सचिन, सध्या एक्झॅक्टली कितें चल्लां थंय? खंय पावला? म्हाज्या हिशोबा प्रमाणे राजभवनाचेर पावला. एक्झॅक्टली सिच्युएशन कितें आसा थंय? रुपेश बाब, सध्या म्हाका दिसता आतां ऑलमोस्ट राजभवनाच्या आयल्यान प्रोटेस्ट आसा तो पाविल्लो आसा. हांव फक्त आमचे जे व्ह्युअर्स आसा तांकां सांगपाक सोदता की हांगासर रेंज मातशी इश्यू आसा, सो मातशे बेर करूं शकता. आमच्या जाता तितली म्हायती तुमच्या मुखार हाडपाचे आमी प्रयत्न करतले. म्हाज्या फाटल्यान तुम्ही पळयता ते आसा. आणि आता मशाल घेवन जे काँग्रेसचे लिडर्स आसा ऑलरेडी हांगासर पाविल्ले आसा. आता तांचे म्हणणे आसा की आमकां गव्हर्नराक मेळपाक जाय म्हणून राजभवनाचेर ते आयिल्ले आसा. सो आत्तां आमी आयकताले जे ऑथॉरिटीज आसा, जे कलेक्टर्स किंवा बाकीचे, तांच्यांनी म्हणणे आसा की ह्यो टायम अप्रोप्रिएट न्ही, तुमी अपॉइंटमेंट घेवन येवचो. सो एक परत थंय बाचाबाच जाली की तुमी गव्हर्नराक मेळपाक प्रॉपर टायम आणि ह्या गोष्टीचेर सगळ्यो गोष्टीचेर बाचाबाची जाल्यो. पूण काँग्रेसचे जे लिडर्स आसा ते सद्याक रावल्यात आणि ते म्हणटा आमकां मेळोंक दिवचे. हो एक प्रोटेस्ट आसा. परत एक फावट आमच्या व्ह्युअर्सांक हांव सांगपाक सोदता, रुपेश बाब, जो दिल्ली हांगासर जे LOP MP राहुल गांधी जे आसा तांकां डिटेन केल्लो आयज सांजे वेळार, आणि ताज्या पार्श्वभूमीचेर हो जो प्रोटेस्ट आसा तुम्ही पळोवपाक शकता आमच्या स्क्रिनीचेर, तो प्रोटेस्ट आयज काँग्रेस पार्टीन अरेंज केला राजभवनाचेर. सो सध्या स्थिती कितें दिसता तुका? ते रावपाचे, ते वचपाचे, तेंचो मूड कितें दिसता? यू मस्ट हॅव स्पोकन टू देम एट द सायडलायन. दिसता कितें रावपाचे, अरेस्ट करून घेवपा म्हणसर रावपाचे? सो सध्या तरी एक गोष्ट रुपेश खूप महत्वाची आसा, ती म्हळ्यार हो प्रोटेस्ट खूप शॉर्ट कॉलाचेर आयिल्लो आसा. सो प्रायमा फेसी अशें दिसता की हो खूप शॉर्ट नोटिसाचेर आयिल्ल्या कारणान
हांगासर जे रावपाचे किंवा फुडें कितें जातलें हाजें डिस्कशन खूब कमी जालां आसतलें काँग्रेस लिडर्सां मदीं आणि ताच्या उपरांत फुडें कितें जातलें तें म्हाका दिसता आतां ठरतलें, कारण खुबशे लिडर्स आतां उलयतना आयकले आमी की बाबा बसपाचें हांगासर की ना, जर आमकां वचोंक दिना जाल्यार हांगासरूच बसतले म्हणून. तो डिसिजन अजून पर्यंत तांचो जावंक ना. बट सद्या तरी अशें दिसता की हो प्रोटेस्ट शॉर्ट टायमा खातीर आसतलो. एक फक्त आपले ज्यो गजाली आसा किंवा जे राहुल गांधी हांकां डिटेन केला ताज्या पार्श्वभूमीचेर हो एक सरकाराक दाखोवपाक, म्हणजे जे सद्याचे सरकार आहा तांकां दाखोवपाक की ही चुकीची गजाल आणि हे खपोवन घेवचें ना, हे दाखोवपा खातीर हो प्रोटेस्ट आसता. सो तुका आता बाकीच्या लिडरां मदीं आमी पळयले प्रतिमाय आयिल्ले आसा. हेजो अर्थ एक फाटले 1-2 वरां भितर हो प्रोटेस्टा खातीर तांणी तयारी केल्या, कारण मडगांवच्यान लोक आयिल्ले आसा. कळटा कितें की बाकीचे लोक जॉयन जातले, वाटेर बॅरिकेडींग बी केल्या, गाडयो बिडयो आडयल्या, सिच्युएशन कितें आसा थंय? सो आतां प्रोटेस्ट जो आसा तो खरें म्हळ्यार तांचो एक मशाल वॉक अशें आयकपाक आयिल्लें आमकां, आणि ते खातीर जे दोनापावल सर्कल आसा थंयसरल्यान ते मशाल वॉक तांच्यांनी, जे लिडर्स आसा तांच्यांनी सुरू केल्ले, आणि ताज्या उपरांत ते तांकां बॅरिकेशन जे आसा ते राजभवनाचे म्हाका दिसता एक 500 मिटराच्या फुडें थंय जे ब्रिटीश सिमेट्री आसा थंयसरूच तांकां आडयल्ले आसा, आणि हो प्रोटेस्ट थंयसरूच तांकां ब्लॉक केल्ले आसा, राजभवनाचेर फुडें वचोंक दिवंक ना. सो सद्याची स्थिती आसा की सध्या बॅरिकेड ब्रेक करपाचो प्रयत्न करतात ते राजभवनाचेर वचपा खातीर, पूण पुलिसांनी आपलो तसोच जमाव थंयसर दवरलेलो आसा तांकां फुडें न येवपा खातीर. आणि तांचो फक्त एक प्रोटेस्ट आशिल्लो मार्च करप टुवर्ड्स दी राजभवन, आणि हे तुमी पळोवपाक शकता सद्याक विज्युअल्स येवपाचो प्रयत्न करतात जे आमचे स्क्रिनीचेर. बॅरिकेडींग उडोवपाचे तयारेन दिसता थंय पळयत जाल्यार, आक्रमक रितीन. सद्या थंय पळयत जाल्यार म्हाका दिसता आमी तूं मातसो पयस आसा, बट आमी हांगच्यान विज्युअल्स जे आमकां दिसता ते प्रमाणे सद्या धक्काबुक्की चल्ल्या. तांणी सुनील कवठणकराक फाटीं धुकल्लेलो आसा, ताका मॅन हँडिंग सद्या चल्ला, पुलिसांनी बॅक धुकल्ला, कारण ताणें ऑलमोस्ट बॅरिकेडींग मोडपा म्हणजे तोडून फुडें वचपा खातीर तयारी केल्ली आसा. धक्काबुक्की सुरू जाल्या, मातशी धक्काबुक्की चल्ल्या सद्या तशें पळोवंक वचत जाल्यार. आनी फुडें कितें पळोवया, सद्या पुलीसूय आक्रमक आसा. एक पुलीस ऑफिसर भितर सरला आणि तो उलोवपा खातीर सद्या गिरीशा कडेन गेला. चारय वटेनी पुलिसांकूय काँग्रेसच्या लिडरांनी घेतलेले आसा. भितर कांय रुपेश, सिव्हील एक घालून. गोष्ट खूप महत्वाची आसा. ओके, सांग सचिन. एक गोष्ट हांगासर रुपेश खूप महत्वाची आसा की अशा तरेचो प्रोटेस्ट खूप दिसांनी पळोवपाक मेळटा. तो रुलींग पार्टी कडल्यान आसूं किंवा बाकीचे खंयचे जे घटक आसा तांचे कडल्यान अशा तरेचे प्रोटेस्ट आमकां लास्ट एक जॉब स्कॅमाचेर कांय प्रमाणात आमकां दिश्टी पडयलो पणजे आझाद मैदानाचेर जाताना. पूण अशा तरेचे प्रोटेस्ट हे खूप पयलीं काँग्रेसीच्या वतीन किंवा बाकीच्या वतीन आमकां पळोवपाक मेळटाले, पूण खूप दिसांनी प्रोटेस्ट आमकां पळोवपाक मेळटा. एक रिटालिएशन म्हणा किंवा एक जाप विचारपाचो जो एक दौर आसा तो म्हाका दिसता परत सुरू जावपाक लागिल्लो आसा. आणि ही एक डेमोक्रेसीचीच गोष्ट आसा की प्रोटेस्ट अशा जाग्यांचेर करप जंय तांकां इलिगलिटीज दिसता किंवा आपले कोण गोष्ट मानिना अशा जाग्यांचेर प्रोटेस्ट करून आपल्यो गोष्टी मानून घेवप. आणि पूण एक गोष्ट आसा की अशा तरेचे प्रोटेस्ट काँग्रेसी वतीन तरी खूप दिसांनी दिश्टी पडटा. तुवें जशें म्हटलें की प्रतिमा आसा, जना भंडारी आसा, गिरीश चोडणकर आसा, अर्चित आसा, हे सगळे जे खूप पयलींचे जे साथीदार आशिल्ले काँग्रेसचे, ते पयलीं प्रोटेस्ट करताले, ते आज परत एक फावट एकठांय आयला. सो ते नक्की पुलिसांक आणि सरकाराक घाम काडटले हे नक्की आसा. सध्या पळयत जाल्यार थंय आक्रमक स्थिती आसा. आक्रमक स्थिती हाज्या खातीर जाली की सुनील कवठणकर जेन्ना बॅरिकेडिंगा कडेन पावलो आनी ताणें बॅरिकेड्स ऑलमोस्ट धुकल्ले, तेन्ना पुलिसांनी ताका परत धुकल्लो, आनी ताका लागून गजानन तिळवे दिश्टी पडटा थंय, तोय आक्रमक जालो. अमरनाथ पणजीकर तांकां सगळ्यांक शांत करपा खातीर थंय उबे रावले. पूण सध्या तरी पळयत जाल्यार स्थिती आक्रमक आसा. विज्युअल्स मातशे ब्लर हेज्या खातीर आसा की खूब जाण लोक आयिल्ल्या कारणान थंय रेंज कमी आसा. प्रतिमा कुतिन्हो जॉयन जाला हालीं, आनी प्रतिमा कुतिन्होन जशें सांगलां एसिड रन्स इन माय ब्लड. सद्या प्रतिमा कुतिन्हो इज नोन एक्चुअली फॉर सच कायंड ऑफ प्रोटेस्ट. प्रतिमा रायट टायमाचेर काँग्रेस जॉयन जाला अशें दिसता. बरोबर. प्रतिमाच न्ही जाल्यार बाकीचे लिडर्स म्हाका दिसता खूप रायट टायमाचेर जॉयन जाला. आजकाल मुद्दे तशे तांचे कडेन काडपा सारखे खूप आसा, आणि जर अशा तरेचो जर पेस उरलो जाल्यार हे मुद्दे घेवन जर सरकाराक तांच्यांनी घेराव करपाचो सुरू केले जाल्यार जशें हांवें उदर म्हटलां की सरकाराक घाम नक्की काडटले. कारण जे आक्रमक भुमिका आसपाक जाय अशा प्रोटेस्टांक ते आशिल्ले मनीस, म्हणजे तुम्ही पळयतात की प्रतिमा कुतिन्हो म्हणा, जनार्दन भंडारी, अर्चित, हे सगळे जाण, तशेंच गजानन तिळवे हे सगळे, आणि अमित पालेकर, हे सगळे जाण हांगासर आसा जे
ते सरकाराक एका शिंगार घेवपाक शकता अशे मनीस अशे लिडर्स आमकां हांगासर पळोवपाक मेळटा. रातभर प्रोटेस्ट चलतलो असो दिसता. आमी म्हाका दिसता मुक्तामला फोंडवेकरूय थंय दिसता. म्हणजे जे जे लोक आमी वळखता तेंची नांवां घेता. खुबशे जाणांक आमकां थंय दिसपाक मेळना, पूण खुबशे अशे फुडारी आसा जे हालींसराक काँग्रेसी कडेन दिसनाशिल्ले ते आतां प्रामुख्यान थंय दिश्टी पडपाक लागलेले आसा. दोन गजाली आसा, म्हणजे हो फक्त प्रोटेस्ट आमी आयसोलेशनान पळोवंक शकना, कारण दिल्लीची गजाल जाली आनी कालच्यान जी दिल्ली गजाल चल्ली ताजेच हो एक आफ्टर इफेक्ट म्हणपाक जाता. कारण दिल्ली जे प्रोटेस्ट जालो, लाठीचार्ज जालो, ताजे उपरांत आज सकाळीं जो स्टेटमेंट जालो नरेंद्र सावयकर हांचे वतीन, नंतर बीजेपीन जो डिफेंड केलो तो स्टेटमेंट, थंय पासून ते राहुल गांधीक अरेस्ट केलो. म्हणजे एक साखळीच जाली अशी दिसता तुका, एक इव्हेंटाची साखळीच जाली जाका लागून हे लीड सध्या चल्ला. बरोबर. मेळटा ते म्हायती अनुसार रुपेश बाब, आयज सकाळी जेन्ना सांसदेंतल्यान राहुल गांधी आणि बाकीचे तांचे जे लिडर्स आसा, आयज खरगे हांचो वाडदीस आसलो आणि त्या कारणान तांच्या निवासस्थानाचेर वयता अशें सांगून जे लिडर्स भायर सरले आणि अकबर रोडाचेर फुडें मागीर जेन्ना प्रधानमंत्रीचे निवासस्थान आसा थंयसर अचानक वचून ते प्रोटेस्ट करपाक बसले. म्हाका दिसता ही खूब महत्वाची गोष्ट आसा. कोणाकूच खबर नाशिल्ले की आयज हे प्रोटेस्टाक बसतले वर कितें जातलें म्हणून. अचानक प्रोटेस्ट करपाक बसले आणि ताजे उपरांत तांच्यांनी आपले डिमांड सांगले. तातूंतल्यान मागीर जितेंद्र सिंग MP जो आसा तांच्यांनी मध्यस्थी करून तांचे जे डिमांड आसा ते होम मिनिस्टर अमित शाह हांचे कडेन पावयले आणि अमित शाहान तातूंतले जे डिस्कशना खातीर जो एक मुद्दो आशिल्लो, जो मुद्दो तांच्यांनी म्हटले की आमी हे करपाक शकता, संसदेन ताजेर डिस्कस करूं शकता. नीट जो पेपर लीक आसा, भुरग्यांचे जे सुसायड केसीस आसा, मातसो आडयता थंय पळयत जाल्यार बॅरिकेडिंगा कडेन सध्या प्रोटेस्टर्स चडलेले आसा बॅरिकेडाचेर. दिसता काय खांद्यार घेतला ते कळना. जे तरेन विज्युअल्स येता ते तरेन पळयत जाल्यार ते सध्या पुलिसांक वयल्यान वचपाची ट्राय चल्ल्या. नाव एवरी वन इज सॉर्ट ऑफ चार्जड अप. कालच्यान जे पळयलें आनी कालच्यान जे तरेन विज्युअल्स येता ते तरेन पळयत जाल्यार एवरी वन इज चार्जड अप. आतां पुलीस कितें करतले हाजेर पळोवपाचें आसा. पुलिसांची संख्या तशी पळोवंक वचत जाल्यार थंय कमीच दिसता. म्हाका दिसता फक्त तशी पळयत जाल्यार कमी आसा बिकॉज ऑफ लास्ट मुवमेंट. हय सचिन, तूं कितें म्हणा? पुलिसांची संख्या कमी दिश्टी पडटा कारण हे एक देड वरां भितर कॉल आउट केल्लो प्रोटेस्ट आसा आणि ह्या सगळ्या भितर पुलिसांचो जमाव हांगासर करप पुलिसांक कितले शक्य जाले ते सुद्धा एक बरोबर आसा. आणि तशेंच जे प्रोटेस्टर्स आसा तांकां सुद्धा हांगासर हाडप एक देड वरां भितर कितले शक्य जाले हे काँग्रेसीची सफलता म्हणू शकता. दुसरी गोष्ट अशी आसा की रुपेश, आणि एक गोष्ट आसा, तुवें आतां म्हळें की कालच्यान जी गोष्ट चालू आसा, काल आमी कॉक्रोच जनता पार्टीचो एक प्रोटेस्ट पळयलो आणि ताच्या पार्श्वभूमीचेर एक प्रोटेस्ट पळयलो. आणि म्हाका दिसता काँग्रेसीचो एक अस्तित्वाचो प्रश्न आशिल्लो की कॉक्रोच जनता पार्टी खातीर जर यूथ इतले येवपाक शकता जाल्यार जे काँग्रेस जर प्रोटेस्ट करीत जाल्यार फुडें कितें जातलें हाचो एक अस्तित्वाचो प्रश्न आशिल्लो. आणि त्या खातीर आयज काँग्रेसीन आपल्या वाटेंतल्यान येदो व्हडलो प्रोटेस्ट आमकां जे दिल्ली हांगासर आमकां पळोवपाक मेळटालो. आणि ताच्या फाटभुंयेचेर जेन्ना थंय पळयत जाल्यार अर्चित नायक सध्या फुडें सरल्या. तेंच्या कुशीक फाटल्यान प्रतिमा कुतिन्हो आसा. ऑलमोस्ट बॅरिकेडा कडेन येता. ऑलमोस्ट अशें दिसता की ते आतां बॅरिकेड तोडटले म्हणून इतल्यान फाटल्यान वता. हांगा सद्या क्लायमॅक्स कितें जातलो तो खबर ना, पूण तुमी पळयता आसतना सद्या जे लोक पळयता तांच्या खातीर की सध्या जो प्रोटेस्ट चल्ला तो राजभवनाचेर पावला. खुबशे जाणांचे हांगा कॉमेंट्स येता, यू प्लीज कीप ऑन कॉमेंटींग. कांय जाण म्हणटा की आवाज सारको येना. पात्रांव, आमकां खबर आसा आवाज घडये सारको येवचो ना. स्टुडियोन बसता ताका लागून तुमकां आवाज येतलो, पूण जो थंय फिल्डाचेर आसा, ज्या गर्देन जे जावन आमचे विज्युअल्स हाडटा तांकां एक लिमिटेशन आसा की थंय रेंज ती आमच्या हातान ना, ती रेंज नासता आनी ताका लागून आवाज मातसो क्रॅक जाता. ताका लागून तुमी मातशे आमकां माफ करचे. स्टे विथ अस, कारण आमी हांगच्या स्टुडियोंतल्यान तुमकां सांगू शकता कितें चल्लां तें. एराज मुल्लाय दिश्टी पडटा थंय, NSCAचो पयलींचो प्रेसिडेंट. जे तरेन धक्काबुक्की चल्ल्या थंय ते तरेन पळयत जाल्यार हें प्रकरण आतां इतलें इजी उरचें ना अशें दिसता. लेट म्हणसर चलपाचें आसा अशें दिसता. ठरोवन आयल्लें आसा अशें दिसता की कशें करून आमी राजभवनार वतलेच म्हणून. कारण फुडें आमी पळयलां की इवन लेडी पुलीस तांणी दवरिल्ली आसा, पूण प्रतिमा कुतिन्हो जी आसता तेंच्या प्रोटेस्टा खातीर जे वळखता ती थंय लीड करता. एराज मुल्ला आसा, बाकीचे लोक आसा. सो सचिन, वील प्ले सम विजुअल्स विथ
वॉइस फॉर यू जस्ट टू अंडरस्टँड की ते एक्झॅक्टली व्हॉट इज द सीन. सचिन पळयत जाल्यार ऑलमोस्ट प्रतिमा बॅरिकेडाचेर चडले थंयच्यान. ओके, तू कितें म्हणपा जाय? सो सध्याचे आम्ही आता जाणून घेवपाचो प्रयत्न केलो. सध्या लिडर्सांनी म्हटले की आम्ही आता ठरयतले फुडें कितें करपाचें, कारण आमकां फुडें वचोंक दिना. आमी ते लिडर्स आसा काँग्रेसचे तांचे कडेन उलोवपाचो प्रयत्न केलो. सो तांचे एक आसा की आमकां जर भितर वचोंक दिना जाल्यार बसतले तरी हांगासरूच म्हणून. सो अशें दिसता की हे थोडो वेळ तरी आनीक चलतलो, बरो वेळ चलतलो हो प्रोटेस्ट. आनी सध्या तुमी पळोवपाक शकता प्रतिमा कुतिनो जे लीड करता फुडें, आणि तशेंच बाकीचे लिडर्स आहा तांकां सपोर्टान फाटल्यान आसा, आणि ते बॅरिकेड जे धक्कामुक्की करून ब्रेक करपाचो प्रयत्न करता. तुमी पळयतात आमचे विज्युअल्स जे आसा. आणि म्हाका दिसता की जशें म्हटलें की हो प्रोटेस्ट जेन्ना आतां चलता तेन्ना कितलो वेळ चलतलो हाजेर आमकां नजर दवरची पडटली, कारण अजून पर्यंत लिडर्सां कडल्यान काय अशें कॉन्क्रीट अजून काय डिसिजन जायना की बाबा हो आतां बेगीन सोंपतलो और फुडें चलतलो काय म्हणून. ओके, आमी पळयता खुबशे कॉमेंट हांगा येता आनी लोकांक आमी एनकरेजूय करता. क्लियर दिसना मरे, तुमकां सांगलें तो प्रॉब्लम सध्या चल्ला. वेर इज अमित पाटकार म्हणून क्वेश्चन मार्क सध्या आसा. मे बी अमित पाटकर वॉज इन कुरचोऱ्या म्हणटा येवपा खातीर घडये वेळ लागला आसतलो. यू कॅनॉट रीड हीज एबसेन्स एज ही इज ही इज नॉट अग्रींग अशें आसूच शकना, बिकॉज ही इज काँग्रेस लिडर. द स्लोगन शूड बी, विलियम बारेटो म्हणटा द स्लोगन शूड बी PM गो होम, HM गो होम. पार्थ वांयगणकर म्हणटा आनी BJP ना. सो असे वेगवेगळे सध्या कॉमेंट्स येत आसा. स्वगत गांवकर म्हणटा ऐसा काम यही कर सकते हैं. ओके, आणि सगळ्यात क्लियर दिसना मरे म्हणटा. बाबा मातसो पाशियेंस काड, कित्याक आनी तूं हांगा जाला अशें की रेंज थंय ना. आमचो सचिन थंय आसा, आमचे कॅमेरामॅनूय थंय आसा, आमचे एबल इक्विपमेंट्सूय थंय आसा आनी एबल ब्रेन्सूय थंय आसा. पूण कांय टॅक्नॉलॉजी मुखार आमकां वी कांट हेल्प वेन देर इज अ इश्यू ऑफ रेंज, बट वी आर ट्रायंग टू गेट यू मॅक्झिमम फुटेज. तुम्ही पळयता जना भंडारी फूल एक्शन. हालीं तर मनीस जना भंडारी नाशिल्लो जेन्ना पाटकर आशिल्लो तेन्ना. इज कन्सिडर्ड टू बी क्लोज टू गिरीश चोडणकर. सध्या जना भंडारी फूल एक्शनान आसा. कोण कोणाचे कानार सध्या जना भंडारीन पुलिसाच्या खानार हात घातला. सो आनी सध्या फुडें सरपाक ट्राय चल्ल्या. म्हाका दिसता आतां बसपाची वेळ आयली. सध्या बसल्या थंय. सचिन मातसो कुशीक आयला हेजेच खातीर की थंय रावलो जाल्यार सचिनाकूय आयकपाक येवचें ना आनी रेंजूय मेळची ना, म्हणून सचिनाक आमी रिक्वेस्ट केलो की मातसो कुशीक येवन हें कर. आमचो थंय प्रणय शिरगांवकर सिनियर रिपोर्टर आसा, तो सध्या थंय आसा आनी तुमचे मुखार फुटेज हाडटा. जे कोण आमकां लेट जॉइन जाले तेंच्या खातीर सध्या हे विज्युअल्स आमी हाडटा ते खंय जंतर मंतरा वयले न्ही, CJI कॉक्रोच जनता पार्टीचो प्रोटेस्ट न्ही, कालचेय न्ही. हे फ्रेश विज्युअल्स सध्या जे चल्लां दोनापावलात तें जे तुमी पळयतात तें तुमकां जर खबर ना जाल्यार सांगता. तुमी म्हणटले आमी आत्तां जेवपाक गेले, जेवन भायर सरता म्हणसर कितें जालें काय म्हणून. जाल्यार जालें अशें की राहुल गांधी आनी प्रियंका गांधी हांकां डिटेन केली. ते पंतप्रधानाच्या घरा भायर थंय ते मार्च करताले आनी ताच्या उपरांत देशभरान काँग्रेसीन राजभवनाचेर मार्च करपा खातीर आदेश दिलो आनी त्या आदेशा वरवीं 9 वरां पासून हो सुरू जाल्लो आसा. प्रोटेस्ट आउटसायड राजभवन धक्काबुक्की चल्ल्या आनी ते धक्काबुक्कीन सध्या आमी पळयता गजानन तिळवे आमचे शिवोले मतदारसंघातले लिडर काँग्रेसचे
ते एंग्री यंग मॅन सध्या ते बी धक्काबुक्कीन सामील जाला, ते दुखलता. जर लेट जाले जाल्यार तुमकां सांगता आमी की हो जो प्रोटेस्ट आसा तो प्रोटेस्ट राजभवनाचेर चल्ला, दोनापावला चल्ला. दोनापावलच्यान ते चलत आयले, मशाल घेवन आयले. सध्या मशाल तांणी कुशीक दवरल्या आनी ते डिमांड करता. आतां तुमी म्हणटले डिमांड कितें, जाल्यार तांकां जाय राज्यपालाक मेळपाक. राज्यपाल जागे आसतले तशें पळोवंक वचत जाल्यार 10 जावन 5 मिनटां जाल्या. सचिन सांग. रुपेश, आमच्या बरोबर प्रतिमा कुतिनो आसा. म्हाका दिसता कितलेशे तेंपान तांकां आमी फायर ब्रँड जेन्ना म्हणटाले तेन्ना कितलेशे तेंपान परत एकदा हो जोश आमकां तांच्या मदीं दिश्टी पडटा. प्रतिमा, म्हाका सांग, आयज हो प्रोटेस्ट म्हाका दिसता एक खूब म्हत्वाचो आसा ह्या वेळार जेन्ना राहुल गांधी हांगा डिटेन केल्लो आसा आनी तूं हांगासर फुडें आमकां दिश्टी पडटले, लीड करतानाय दिश्टी पडटले. कितें म्हणपाक सोदता? अरे लज लज या भाजपा सरकार रज. मोदी जी डूब मरो, शरम करो. लज दिसना रे तुमकां? राहुल गांधी, इट इज अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस मरे. डेमोक्रेटिक, ही वॉन्टेड जस्टीस फॉर द यूथ मरे. जे काल जंतर मंतराचेर हें करतालो तो आयज भितर सरलो. ही शोड दॅट ताका ह्युमन व्हॅल्यूज आर इम्पॉर्टंट म्हणून, नॉट पॉलिटिक्स, नॉट पॉवर. ही शोड इट. बट आमच्या लिडराक अटॅक करून अरेस्ट केल्लो आसा. आनी मोदीजी लज म्हणटा हांव कित्याक, मोदीजी कशे काल पुलिसांक सांगून भुरग्यांक न्ही मारले, युथाक न्ही मारले, कोणाचे बोन्स मोडले, कोणाची तकली फोडली, तशें आयज मरे हांगासर when our leader is attacked, why we will not fight for it? We want to know. We had come nicely to meet the governor. Governor is not letting us go inside. He's not letting our president Giriji go inside or delegation go inside. You can see how we are protesting here. It is a shame when they want when certain MLAs from Congress, when they had won, to do anything, to defect and everything. Sabhi chalta hai, and this we are come to ask for rights. Shame. I'm saying shame because yesterday or today I saw Naren Sabaikar as MP since तो MP म्हणपाच्या लायकेचो ना. त्याने कितें म्हणलें, हे युथ जे आसा पळय हे करता नीट पेपरान लीक जाला म्हणून हे करता एजिटेट, ते टर्माइट्स म्हणून आयट्यो म्हणून आयट्यो बोलले ते भाजपा सरकारान. आनी वायट दिसता म्हणल्यार हे पुलिसांनी विचारूंक जाय म्हाका. दिल्लीच्या पुलिसांचे त्यांनी कितें काल केला ते निशेध करता. पण हांगा तुका आमच्या त्या भुरग्याक तुम्ही पळया, एक युथा भुरग्याक त्यांची म्हणटा ताची तकली फोडल्या, स्टॅम्पेड केली, आमकां लोकयले, कसले दादागिरी चल्ल्या. पुलिसांक विचारूंक जाय तुमकां भुरगीं नात, तुमचे भुरगीं फाल्यां निटाक वचपाना. म्हाका दिसना कित्याक तुमी ड्रग्जान तुमी हफ्ते कलेक्ट करता पळय ते तुमी पयशे एकटे करतले. तुमच्या भुरग्यांक ते लीक पेपर आसा पळय लीक केल्ले निटाचे ते 10 लाख दिवपाक. हॅव अ हार्ट मॅन, हॅव अ सोल. वी आर विथ राहुल गांधी. राहुल गांधी, आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. राहुल गांधी, वी आर रेडी टू डाई फॉर यू. जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद. जिंदाबाद जिंदाबाद. राहुल गांधी जिंदाबाद. ची सुपारी मोदी, ची सुपारी. प्लॅन ऑफ ऍक्शन डरता है जब पीएम डरता है. सोडचे नात रे, सोडचे नात. बिहार में राहुल गांधी इज आवर लीडर. वी लव राहुल गांधी. रुपेश, तुम्ही विचारपाक शकता ओके, तुमकां. प्रतिमा, एक्झॅक्टली केन्ना म्हणसर रावपाचें हांगा डिसायड केल्लें आसा? प्लॅन ऑफ एक्शन कितें आसा? प्लॅन ऑफ एक्शन कितें सांगू तुका रुपेश? लज मरे सरकाराक. रोखडे हांगा रेप जाता, मॉलेस्टेशन जाता, कोणी जीव दिता, कसिनो आनी हे पळय हे नाका जाल्ले ड्रग्जाचे रॅकेट चालू आसा तेन्ना पुलीस दिसती पडनात. पूण जेन्ना कितें डेमोक्रेटीक रायटान जेन्ना आपले हक्क मागपाक आमी वतात, अरे गव्हर्नरा कडेन वी नॉट गोईंग विथ लाठीज, वी वर गोईंग विथ इंडियन नॅशनल फ्लॅग्स, Congress flags. Look at us. We had come because we love our leader. Our leader, Rahul Ji, the leader of opposition of Congress party, has been attacked. And you see today, see the police. And shame that they didn't have lady constables. Only one constable was there. And when they charged us, there's one lady, the male police, amka charge kelo. That is the time when we raised the voice and the other one was bought. So shame. We had come here, you all know, from 9 o'clock we are here. So it's past 10. We will continue our fight. I don't think we should give up. We will. We want justice for Rahul Gandhi. You had mentioned about एक तुमचो continue to protest. म्हणून just tell us more about it. टकली कोणाची फुटली, कितें जालें एक्झॅक्टली? अरे तो बाबडो आमचो भुरगो तो प्रोटेस्ट करतालो, हे करतालो. ही वॉज रेजिंग प्रोटेस्ट म्हणटालो, स्लोगन दितालो. कितें जालें? तुम्ही कितले स्लोगन दिता मरे आमचे राहुल गांधीक, सोनिया गांधी, तेन्ना कितें? बट ताका धरलो आनी पुलिसाची लाठी आसा पळय ती मारली पळय कॉर्नर, ताका लागली आनी तागे पळय शिरा कडेन सायडीन कट पडला. तूं जर सांग कवर करपाक आमी बायल्यो लेडीज जेन्ना बॅरिकेडाचेर वयर सरली तेन्ना आमकां कशे दांडे घातले आनी आमच्या पोटार कशे
दोकलां घालून हे पळय हे धोपरां मारून कशें मारले पळय आनी उडयले पळय हे पळय म्हाका खबर आसा. आय एम मेकिंग अ चार्ज एट दॅट पुलीस लेडी ऑफिसर. शी लिटरली स्टॅम्प्ड माय फूट. शी लिटरली. And it's hurting so badly. That's the reason I came to drink a little water, because I was feeling like, I was fainting. But you can see this, ही दादागिरी चालली असा. झाले प्रमोद सावंत, तुझे सरकार, तुझे राज कारभार 27 तू गेलो घरा आणि तुझे सगळे आसा पळय कसले ते I don't know whether to call you a chief minister or chief minister, but this is very wrong. What Modi has done in Delhi, you are doing in Goa. It was our democratic right. We have all the right to question. आमचे भुरगे निटाक लागून कितले जाण 20 जाणां मेल्या. तर कांयच करू ना मरे मोदीनो. अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे. हे अच्छे दिन आयला. खंयच्या भुरगो स्टडी करपाक सोदतलो रे. तुम्ही अशें करताले कितले तरी भुरगे डिप्रेशनाक म्हणून जीव दिले नीट लीक जाता म्हणून. मागे एक साधो मनीस जो कॉमन मॅन असता, हिज पेरेंट्स डोंट हॅव मनी बट दे ओनली वांट टू वर्क हार्ड, and they work hard for 16 hours out of 24 hours sitting in one room, and then finally they come to know paper is leaked, it is postponed, then again paper is leaked. What is this? We want justice, accountability, we want, and who will take the responsibility? Shame. Even in Goa, because of this, our Goan youth have died. This Goan youth died. So many youth have died because of NEET leak. हेजेर हेंका कांयच करपाक ना. हेंका फक्त आपले भरपाचे आसा. हेंचो तो म्हणटात पळय आतां कितें म्हणटा तो कोर्स गडा पापाचो गडा भरलेलो आसा. 27 and youth, we are with the youth, we are with all the students, and we are with the right. And Rahul Gandhi went for justice. Rahul Gandhi is with the truth. And हांव तुमकां एक सांगू सोदता, Jesus bless Rahul Gandhi and Jesus bless all the people who are protesting. And Jesus, I'm telling you that at last truth trumps, truth prevails, आणि सत्य कितें तें येतलें. 27 तांकां कळटलें. ओके, सो प्रतिभा कुशीक मुक्तामाला फोनवे करूया. सो इफ आय एम नॉट रॉंग, आय थिंक दे हॅव गॉन. मुक्तामाला, इफ वी कॅन गेट हर ऑन कॅमेरा, बिकॉज मागीर ते तुम्ही ओके. आम्ही त्या भुरग्याकूय गाठपाचो प्रयत्न करतले. एक्झॅक्टली कितें आसा की डेलिगेशनाक व्हरून थंय मेळपा जाय, की सगळेच जाण मेळपाक सोदता? सध्या ते म्हणटा की ऍटलिस्ट डेलिगेशनाक तरी मेळपाक जाय अशें तांचें म्हणणें आशिल्लें. आमच्या बरोबर आनी एक लिडर आसा, समील बाब आसा. आमी तांचे कडेन उलोवपाचो प्रयत्न करता. समील बाब, आयचे हे प्रोटेस्ट जो आसा तो ऑलमोस्ट आतां राजभवनाच्या भायर आसा. केंद्र सरकार जो कैसा डिक्टेटरशिप सरकार बीजेपीचा त्यांनी हुकुमशाही पद्धतीन ज्यो गोष्टी केल्या तातूंत पहिली सोनम ज्या पद्धतीन संचालन उडून त्याच्यानंतर काल जे पीसफुल आमच्या देशाचे भवितव्य देशाच्या पीसफुल प्रोटेस्ट करतात तांकां ज्या पद्धतीन काल त्यांचे लाठीचार्ज केलो, तांकां फरफडीत ओडून मारले. आणि आज म्हाका दिसता आमचो देशाचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधीजी जो त्या भुरग्यांच्या समर्थनान आणि त्या भुरग्यांचेर जो अन्याय जाला त्याच्या तांकां न्याय मागपाक ज्या वेळार त्यांनी आपले आंदोलन सुरू केले, आमी पळयल्यानंतर ताका आज थंयच्यान मोकलून येलो. म्हाका दिसता हेजो निशेध करप. आमी काँग्रेस पक्ष पदाधिकारी, जीपीसीसी प्रेसिडेंट बाब गिरीश चोडणकर आणि सगळे हांगा काँग्रेसचे पदाधिकारी हांगा येयल्ले आसा. खास करून राज्यभवनार हांगा आमच्या राज्यपालाक मेळपाक, की ताका एक मेमोरी हे चल्ला हुकुमशाहीचे सरकार, ते म्हाका दिसता अजिबात बरोबर न्ही. कारण आज देशाचे भुरगे आमचे जेका आमी देशाचे भविष्य म्हणटा त्यांच्या भुरग्यांच्या भविष्या कडेन सरकार खेळटा. आणि खास करून जी मागणी जी आसा कॉम्प्रोमाइज एज्युकेशन मिनिस्टर जाका म्हणटा आमी धर्मेंद्र प्रधान, ज्याचे गेले कित्येक महिने जाले सगळे जाण सगळ्या वाठारांच्यान ताचो राजिनामो मागतात. तो राजिनामो बेगींतल्या बेगीन घेवचो, नाजाल्यार ताका सॅक करचो अशी सगळ्यांची मागणी आसा. आणि म्हाका दिसता हांव सरकाराक सांगपाक सोदता की तुम्ही कितली हुकुमशाही पद्धतीन लोकांचो आवाज दामपाचो प्रयत्न केलो, तुम्ही ते करूंक शकचे ना. कारण आज जेन उठलेले आसा, भुरगे उठलेले आसा, देशाचे युवक उठलेले आसा आणि तांकां ठामपणे समर्थन हांव जे आमचे व्ह्युअर्स आसा तांचे कडेन एक मागता की मातशें आमच्या बरोबर बेर करचे, कारण रेंज इश्यू खूब हांगासर आसा आणि त्या खातीर काही विज्युअल्स आमी तुमचे कडेन सारखे पावूंक शकना. पूण जाता तितले आमी बरे विज्युअल्स आणि जाता तितल्यो इन्फॉर्मेशन हांगासरल्यान तुमचे कडेन पावोवपाचे प्रयत्न करतले. खूप महत्वाची गोष्ट आहा ती म्हळ्यार इन्फॉर्मेशन सारखी पावप, आणि ती आमी पावोवपाचो तुमचे कडेन प्रयत्न करतले. ओके, सो सध्या आमी भायल्यांनी लोक जाण खूब जाण आमकां येत जाता. भितर आय वॉन्ट टू रिस्पॉन्ड टू शेरिल रॉड्रिगीस. रुपेश बाब, गो टू दी प्रोटेस्ट, दे आर सेईंग समथिंग. शेरिल बाब, आय रियली वॉन्ट टू गो देर, पूण आय एम स्टक इन स्टुडिओ हियर. आमचो सचिन थंय आसा.
after some time Sachit might come here in the studio and I will be there because we want to be with the people and hear what they are saying. कारण प्रत्येकाक प्लॅटफॉर्म दिवप होच आमचो एम आसा. सो रिची बरेटो, वेर इज विजय, एवरीवन हॅज टू कम टुगेदर. आता ओन्ली विजय विल बी एबल टू टेल. पूण सद्या जसो प्रोटेस्ट चल्ला तो पळयत जाल्यार नेट वाडत आसा. रेंजी खातीर सुद्दां एकाले विज्युअल्स ब्लर येता, पुणून वील ट्राय टू ब्रिंग यू द बेस्ट पॉसिबल अँड बेस्ट अवेलेबल विज्युअल्स. तुम्ही पळयता सुनील कवटणकर थंय आसा, गजानन तिळवे दिश्टी पडटा तुमकां, आनी चारय वटेनी पुलीस आसा. लायव्ह आमी सुरू केल्ले तेन्ना क्रावड कमी आशिल्लो, पूण आतां हळू हळू क्रावडूय वाडत आसा आनी तांचें अग्रेशनूय वाडत आसा. वील हॅव टू सी वॉट दे आर डुईंग. सो आमकां खुबशे कॉमेंट्स येता. रिची बरेटो, ऑल द यूथ्स हॅव टू कम आउट अँड सेव गोवा अँड इंडिया. मॅक्झिमस फेर्नांडीस म्हणटा नथींग वील हॅपन. रिची बरेटो म्हणटा वेर इज विजय, एवरीवन हॅज टू कम टुगेदर. या दॅट अलायन्स थिंग वील हॅपन. बट रायट नाव सद्या जे लेट जॉईन जाले तेंच्या खातीर परत एकदां सांगता, हे विज्युअल्स दिल्लीचे न्ही, जंतर मंतरा वयले न्ही, हे विज्युअल्स आसा दोनापावलाचे. आनी दोनापावला राजभवना भायले विज्युअल्स तेचो आमी तुमच्या मुखार हाडटा. सचिन सुर्लकर जो एसोसिएट एडिटर आसा तो थंय आसा. तुमी पळयलें की जेन्ना मोर्चा आयलो तेन्ना बॅरिकेडिंगाचेर सगळ्यान पयलीं जो पुश केलो तो म्हणजे सुनील कवटणकर, वर्कींग प्रेजिडेंट. आनी तांकां मागीर फाटल्यान काडले पुलिसांनी, तांकां पुश केले आनी तेज्या उपरांत मातसो गडबड जाली. एकट्याक लाटी लागल्या आनी तेजे रगतूय येदो दिश्टी पडटाले. आतां सद्या दिश्टी पडना तो, इज इन द क्रावड. पूण सिच्युएशन इज टेन्स्ड. वी कॅनॉट कॉल दीस एज अ नॉर्मल सिच्युएशन रायट नाव बिकॉज सिच्युएशन इज टेन्स. आनी आमी तुमच्या मुखार जे विज्युअल्स हाडटा ते प्रमाणे पळयत जाल्यार आतां लेट म्हणसर हांगा चालू उरतले. आमकां दिशिल्लें बसतले बी म्हणून, पूण सद्या बसना. सद्या तेंची आनी पुलिसांची मदीं मदीं धक्काबुक्की जाता. बॅरिकेडचेर चडपा खातीर प्रयत्न जालो 2-3दां. भितर एकदां प्रयत्न केलो प्रतिमा कुतिन्नू आनी तांच्या प्रयत्नांक यश येवना. पुलिसांनी तांकां परत धुकल्लें. तेजे नंतरूय खुबशे प्रयत्न जाले. आमी उलयले प्रतिमा कुतिन्नू कडेन, ते मातशे जाम जावन भायर सरले तेन्ना तेणें उलयलें. यशस्वर सेज दॅट द पार्टी इज ओन्ली हियर टू फील देअर पॉकेट्स. आतां दीस पार्टी ओके. यश्वराक दिसता ते सगळे सद्या जो प्रोटेस्ट चल्ला तो खंय बॉल्सां भरपा खातीर. ओके, युअर ओपिनियन, वी कांट डू एनीथींग. सो यश्वर, दिस टायप ऑफ ट्रीटमेंट ऑन स्टुडंट्स इज नॉट एक्सेप्टेबल अंडर BJP गव्हर्मेंट. ओके ओके. सो यू मीन टू से की दीस पार्टी इज BJP पार्टी, वॉट यू आर ट्रायंग टू से. पार्डन मी, आमची पयली मेसेज वाचून तुगेली. सो सद्या जे लेट जॉईन जाले तेंच्या खातीर सद्या माफी मागता की आमी विज्युअल स्टक जाल्या. कारण एकूच आसा की थंय रेंज इज दी इशू. रेंज प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. रेंज प्रॉब्लेमाक लागून तुमकां विज्युअल्स मदीं मदीं स्टक जाता. बिकॉज बट वॉट विज्युअल्स वी आर ब्रिंगींग आर द बेस्ट विज्युअल्स पॉसिबल फ्रॉम दीस सायड. सद्या थंय पळयत जाल्यार गडबड चालू आसा. वील प्ले द विज्युअल्स विथ वॉयस रायट नाव फॉर सम टायम so that you know and you can actually sense what is happening there. आम्ही सध्या प्रोटेस्ट जशें म्हटलें की जे लिडर्स आसात ते पुलिसां कडेन ऑथॉरिटीज हांचे कडेन उलोवपाचो प्रयत्न करताले. आतां वचून भितर मेळपाक, पूण जे तरेन रिस्पॉन्स मेळटा ऑथॉरिटीजे कडल्यान की फाल्यां सकाळी तांकां टायम मेळटलो अशें म्हणटा. आमच्या बरोबर आयजूच जे इंडक्ट जाल्या इन काँग्रेस पार्टी राहुल सर येवकार सगळ्यान पयलीं. आनी आयचो हो प्रोटेस्ट मागीर खूब म्हत्वाचो आसा. तुमी आयजूच इंडक्ट जाले आनी अशा तरेच्या प्रोटेस्टाक तुमी सामील जाल्यार कशें पळयता तुमी? बरोबर. आज जे आमचे काँग्रेसचे राष्ट्रीय नेता आसा, ऑपोजिशन लिडर आसा,
ऑफ द नेशन श्री राहुल गांधी हांकां अरेस्ट केल्ले आमी गव्हर्नरांक डेलिगेशन मेळूंक सोदताले पण हेच गव्हर्नराक रातचे 2 आणि 3 उठपाक वेळ आसता जेन्ना ऑपोजिशन पार्टी फुटता तेन्ना पण आतां ताका सांगले फक्त आमी 5 जाणांचे डेलिगेशन ताका मेळटा जे युथांचेर काल हल्लो केलो गेलो जे लिडर ऑपोजिशन राहुल गांधीचे ताका डिटेन केलो गेलो ताजे आमी डेलिगेशन वचूंक सोदताले पण हे पोलीस फोर्स तांकां सगळे आडयता बायलांचेर तांच्यांनी ऑलमोस्ट हे केले आसा फिजिकल अटॅक केलो तो गोंयच्या सरकाराच्या आता नेक्स्ट स्टेप कितें आसतले कारण आता खूप वेळ जालो हांगासर आसा तुमकां भितर धाडिना अशें म्हटलां आता सो कितें मागणी आसा आनी कितें सांगला तुमकां आय एम रियली फॉर्च्युनेट म्हणटा आज म्हणजे काँग्रेसान इंडक्ट जाले म्हाका सदांच संघर्ष करपाक आवडटा आनी अशें संघर्ष आमी पळोवपा जाय आमी काँग्रेस पार्टी संघर्ष करपाक आयल्या संघर्ष करत रावतले सो सद्याक म्हाका दिसता आमी पळयतात म्हणजे फाटल्यान जे लिडर्स आसा तांच्यांनी ऑलरेडी आयिल्ले आसा आनी तांचे डिस्कशन सद्याक चालू आसा डिस्कशन की फुडें कितें करचें हाचेर आणि तुमची लाईव्ह तुमकां दाखोवपाक सोदता स्टीलच्यो प्लेटी ती हांव दिता आख्ख्या गोंयांत सगळ्या स्टीलच्यो हे कितें साद्यो अरे फाल्यां कोणी पयला रे फाल्यां करता आयजूच कितें तें पहिला कोणी फाल्यां डरता है पुलिस को आगे करता है जब सीएम डरता है पुलिस को आगे करता है जब सीएम डरता है पुलिस को आगे करता है जब विश्वजीत डरता है पुलिस को आगे करता है जब विश्वजीत डरता है पुलिस को आगे करता है जब मोमिन डरता है पुलिस को आगे करता है जब मोमिन डरता है पुलिस को आगे करता है जब सुपर डरता है पुलिस को आगे करता है जब सुपर डरता है पुलिस को आगे करता है जब दामू डरता है पुलिस को आगे करता है जब दामू डरता है पुलिस को आगे करता है जब सवेकर डरता है पुलिस को आगे करता है जब सवेकर डरता है पुलिस को आगे करता है जब बीजेपी डरती है पुलिस को आगे करती है काँग्रेस पक्षाचा काँग्रेस पक्षाचा राहुल गांधी अब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं राहुल गांधी अब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं पुढे 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 शर्म करो शर्म करो मोदी सरकार शर्म करो डूब मरो मोदी सरकार डूब मरो गली गली में गिरीश बाब गिरीश बीजेपी चोर है उंदर पुढे नगर वाटे रे पुढे पुढे गिरीश गिरीश पुढे 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 गिरीश पुढे या, गिरीश गिरीश पुढे आवाज होते ना राहुल गांधीच्या मोठ्या संख्येन पहिली म्हणजे राहुल गांधीजी तर्फे आणि काँग्रेस तर्फे सगळ्यांचे हांव आभार मानता आजची सुटी जावन अकस्मात राजनाचेर मार्च केलो त्याचे कारण म्हणजे काल गरजे भायर जे स्टुडंट्स देशभरातले पीसफुल प्रोटेस्ट करताले त्या सगळ्या भुरग्यांक काल पोलिसांनी लाठीचार्ज केलो आणि तेजेर फॉल्स FIR रजिस्टर करून खूप जाणांक अरेस्ट करून
पुलीस सतयतात आणि त्या खातीर आमचो लिडर देशाचो लिडर राहुल गांधी खरगेजी हे सगळे एक जावन प्रायम मिनिस्टराच्या घरा मुखार त्यांनी बसका मारली. त्यांच्यो बेसिकली 3 डिमांड आशिल्ले आणि ते प्रायम मिनिस्टरा कडेन 3 डिमांड मागताले. पयलो डिमांड त्यांचो आशिल्लो जे आमचे लोकशाहीचे हायेस्ट टेम्पल पार्लमेंटाक आमच्या ज्या तरेन 152 10 वर्सांक पेपर लीक जाले, 25 भुरग्यांनी सुसायड केलो, 9 करोड भुरगे अफेक्ट जाले, हांकां न्याय दिवपा खातीर आणि अशें परत घडोवप जावचें न्ही हाची तोखणाय घेवपाक पार्लमेंटान फूल डिस्कशन ह्या विशयाचेर मागलें. पूण शेमफूल बीजेपी सरकारान आणि पार्लमेंटाच्या स्पिकरान ते अलाव केले ना. ही त्यांका लज आसा. नंबर 2, काल ज्या भुरग्यांचेर लाठीचार्ज जालो आणि त्यांचेर FIR रजिस्टर जाली त्यांची सगळ्यांची FIR फाटी घेवपाची ही आमची राहुल गांधीची दुसरी मागणी आशिल्ली. आणि तिसरी मागणी दो HRD मिनिस्टर हेल्थ एड्युकेशन मिनिस्टर ज्या मिनिस्ट्री लीक जातात आणि ह्या पेपर लीक जावन हजारो भुरगे सफर जातात आणि जे कोण श्रीमंत भुरगे आसात ते 25 लाख दिवन 30 लाख दिवन 40 लाख दिवन ते पेपर विकते घेतात एंड एक्झामीक ते पास जातात. आणि बाकीचे जे मेहनत केल्ले भुरगे आसात जे दिसा 10 वर्सां 5 वर्सां अभ्यास करतात ते आणि हेंकां न्याय दिवपा खातीर कोणी तरी जबाबदारी घेवपाची आणि आमचे HRD मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान हाणें राजीनामा दिवपाची ही मागणी करपाक जेन्ना आमच्या लिडर राहुल गांधी थंय पावलो तेका ज्या तरेन पुलिसांनी अरेस्ट केलो एक लिडर ऑफ ऑपोजिशन देशाचो आणि तेका ज्या तरेन तेणी उबारलो तेच्या नाकांतल्यान रगत काडलें अशा तरेच्या आमच्या लिडराक अरेस्ट केलो त्याचो निषेध करपाकूय आमी आयज राज्यपाला कडेन वयतालो. कारण राज्यपाल हो देशाचो आमच्या केंद्र सरकारचो एक रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा आणि आयज हे मॅजिस्ट्रेट आणि पुलीस सांगतात की राज्यपाल खंय न्हिदला. आता गव्हर्नमेंटाची ह्या गव्हर्नमेंटाची सगळ्यो जे कामां आसात ती रातची 12 जातात. गेल्यो 4-5 ट्रान्सफर ऑर्डरी पळयात त्यो रातच्यो 11:30 आणि 12 ऑर्डरी इश्यू जाल्ली आसा. डिफेक्शन आमचे पयलींचे 10 आमदार आणि मागीरचे 8 आमदार जे व्हेले ते रातचे 12 स्पिकराचे ऑफिस ओपन करून व्हेले आणि हे रातचे सगळे चोरपाचे काम आसा ते सरकार रातचो करता आणि खंय गव्हर्नर न्हिदला म्हणून सांगतात. आणि तेणी सांगला आमकां आतां गव्हर्नरा आतां मेळपाक मेळना आणि फाल्यां सकाळी 10 वरांचेर आमकां तेणी अपॉइंटमेंट दिल्ली आसा. सो आमचो हो प्रोटेस्ट जो आसा मार्च जो आसा तो आमी कंटिन्यू करतात आणि राज्यपालाक फाल्यां आमी सकाळी 10 वरांचेर त्यांनी तुमचे उजीर सगळ्या उजीर मॅजिस्ट्रेटान सांगलेले आसा की 10 वरांचेर आमकां फाल्यां तेणी अपॉइंटमेंट दिल्लो आसा आणि आम्ही इमिजिएटली डिमांड केल्लो आसा ताचे कडल्यानूय बी मॅजिस्ट्रेटा कडल्यान तो हातूंत भितर आपल्याक ताका एक्सेस आसा काय खबर ना आमकां भितर. राहुल गांधीक इमिजिएटली रिलीज करपाक जाय आशिल्लो देशाचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन जो स्टुडंट्सां खातीर मुखार येयल्लो. आयज जो जे भुरगे इनोसंट भुरग्यांक घातल्यो त्यांचे खातीर जो गेला पुलिसांनी अरेस्ट केल्लो आसा. गिरीश जी आज का जो प्रश्न मतलब रिक्वेस्ट है हिंदी में अगर आप राहुल गांधी जी को आम आदमी पार्टी ये कह रही है ये जुगलबंदी है बीजेपी के साथ कांग्रेस की कि वहाँ PM हाउस पर राहुल गांधी पहुंचे और इस तरह से राहुल यहाँ पर राजभवन पहुंचे. तुम्ही फाल्य गिरीश बचे राहते मागीर घे म्हाका सांगता फाल्यां कंटिन्यू करतले तुम्ही आता वो प्रोटेस्ट. आम्ही काल सांग मोठे मात मोठे आता विश्वास अरे आम आदमी पार्टी कह रही है
देशात एकूच पार्टी असा जी अनकॉम्प्रोमाइज बीजेपी कडेन फायट करता, एक्सपोज करता आणि तो लीडर राहुल गांधी. दुसरो लीडर देशात ना. आता रावते काय आता तुम्ही डिस्पोज जातल्या हाच्यान काय आता आम्ही कॉल ऑफ करतात. आता आम्ही डिस्कस करतले आमची मुखाली रणनीती. आता आम्ही फाल्यां 10 वरांचेर 5 रिप्रेझेंटेटिव्ह तांकां मेळटले. आमचेटान सांगिल्ले प्रमाणे 5 जाणांक फाल्यां गव्हर्नराकडे जे आमचे मुद्दे आसात ते आमी दवरतले. स्टेटान जरी आमकां एश्युरन्स दिला कॅमेराच्या फुडल्यान, तरी आमी ताका परत कन्फर्म करपाक विचारला की जरी कॅमेरा फुडल्यान आमकां एश्युरन्स दिता की गव्हर्नर फाल्यां आमच्या डेलिगेशनाक मेळटलो. आणि जे आज देशान हे लोकशाही विरोधी वातावरण आसा आणि जे डिक्टेटरशिपाचे आज आमकां रिप्रेझेंटेशन फुडल्यान दवरूंक दितलो म्हणून जाल्यारूय फाल्यां सकाळीं आमकां कळटलें कितें जाता. तुमचे मुद्दे हांगासर कितें मांडटले तुमी जेन्ना फाल्यां मेळटले तेन्ना? आमचे कॉन्क्रीट मुद्दे कितें आमी फाल्यां मांडटले. जे देशान आज विद्यार्थी आणि युवा जो वर्ग आसा तो दिल्ली जंतर मंतर आणि बाकीच्या पार्लमेंटार मार्च केलो आणि आपले तांच्यांनी मुद्दे मुखार दवरले. ते मुद्दे मुखार तांकां दवरपाक वचचे पयलीं तांचेर लाठीचार्ज केलो, तांचेर आतंकवादी असलेले भशेन अटॅक केलो. आमी सगळ्याक चित्रां पळयल्या. ऑटोमॅटीक एसॉल्ट रायफल हे घेऊन टियर गॅस शेल्स घेऊन जसे की कोण टेररिस्टांक मारपाक रावल्या म्हणून कळना. कित्याक अशी आमी परिस्थिती केन्ना पळोवंक नासली. देशाचो सेक्युरिटी फोर्स विद्यार्थ्यांचेर आनी युवकांचेर आर्मां ताणलेलो. जाल्यार त्या परिस्थितीन आमचो जो लिडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधीन ज्यो मागण्यो सरकारा मुखार दवरलेल्यो ते भुरग्यांक न्याय दिवपा खातीर, तसोच HRD मिनिस्टराचो मुद्दो आसलो रेजिग्नेशनाचो, ते सगळे मुद्दे आज आमचे लिडराक राहुल गांधीकूय तांच्यांनी अरेस्ट केला, ताका इंजर्ड केला. देशाचे जर लिडर गिरीश चोडणकरान सांगलेले प्रमाणे आमी फाल्यां गव्हर्नरा मुखार दवरतले आणि आमचो आमदार आणि वर्किंग प्रेसिडेंट कादोशी हांगा आसा तोय तुमकां ब्रीफ करतलो. मस्त फुडें मस्त उलया सर. शॉर्ट कितें सांग. ओके स्टार्ट. तुमकां हिस्ट्री पळयली जाल्यार तुमी सद्दां म्हणटा द लव फॉर हिटलर इज देयर शोन बाय BJP. हिटलर नेवर लायक्ड प्रोटेस्ट. हिटलर स्टायफल्ड प्रोटेस्ट. हिटलर ओपोज करतालो, कोण प्रोटेस्ट करतालो तांकां भितर वयतालो. हे BJP सरकार आज दाखयता की कॉपी पेस्ट फ्रॉम हिटलर शाही ते आतां BJP कॉपी करता. कोण प्रोटेस्ट केले जाल्यार एक लेजिटिमेट रायट. सुप्रीम कोर्ट म्हणटा, सगळे हायकोर्ट म्हणटात प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल रायट ऑफ एवरी सिटीजन. आनी कितें मागतात भुरगे मागतात कितें? एड्युकेशन, गुड एड्युकेशन, ऑनेस्ट एड्युकेशन. आता हे जंतर मंतर प्रोटेस्ट जाता तेन्ना लोक वयतात तेन्ना इतलो लोक जमलो तेन्ना तुमी लाठीचार्ज करतात. आनी आमी पळयला की तो ट्रक हाडलेलो आनी फातर भरून ट्रक हाडलेलो आनी एक डॅमेज गाडी हाडलेली. मागीर दाखोवपाक सगळे हे लोकांनी केले म्हणून लोकांची फातर मारपाक कोण जाणा कितें चलताले थिंगा. ही स्ट्रॅटेजी. आनी मागीर लोकांक भुरग्यांक इन्सल्ट करपाक सांगपाक टर्मायट म्हूण आनी कितकेच कसले उतरां. यू हॅव नो रिस्पेक्ट. तूं लोकां फोटोइन तुम निवडून आयले, आतां तुमकां दिसतात तुमी सामके हिटलर जाले.
आज राहुल गांधी कित केला ते ही इज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन. ही इज नॉट सिम्पली वन प्रोटेस्टर. तो गेलो भुरग्यां पासून, तो गेला उलोवपाक देशा पासून. अँड वेन ही इज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन you must know to treat him with respect. To arrest करूचो जाल्या पासून, there is a way to do it. You don't drag him, you don't injure him, and you don't hurt him. We have all come here to stand in solidarity with the protesters, with the protesting students and our leader, Rahul Gandhi, and we will stand by him because he is feared by the Modi government and the BJP. Long live Rahul Gandhi! Rahul Gandhi! राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. राहुल गांधी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. चला सिद्धार्थीन जेवपाक जाला का? सो फायनली सध्या काँग्रेसचो जो प्रोटेस्ट आसा तो सध्या त्यांनी विड्रॉ केला. फाल्यां परत एकदा 10:30 वरांचेर ते हांगा एकठांय जातले राजभवनाचेर आनी गव्हर्नरांक मेळटले. अजून कांय क्लियर ना. हाजे उपरांत क्लियर जातले की येता आसतना फाल्यां इतलोच क्रावड येतलो काय 5 जाणांचें डेलिगेशन येतलें आनी गव्हर्नराक मेळटले ते फाल्यां क्लियर जातले. फाल्यांचो दीस म्हत्वाचो आसा गोंया खातीर, कारण वेगवेगळे प्रोटेस्ट फाल्यां प्लॅन्ड आसा. म्हापशें प्रोटेस्ट आसा इन सपोर्ट ऑफ सोनम वांगचूक हू इज ऑन हंगर स्ट्रायक. आनी एक प्रोटेस्ट जो काँग्रेसीन सांगिल्लो आपूण करतले म्हणून, कारण डेडलायन दिल्ली आसा नरेंद्र सावयकर आनी माफी मागपा खातीर कॉक्रोच आनी टर्मायट जो विशय जालो ताजेर, तो फाल्यां जातलो. आनी राजभवनाचेर 10:30 वरांचेर सकाळीं येतले. ते आतां कितले जाण येतले, कशे येतले ते आजून सद्या क्लॅरिटी ना. पूण जर तुमी गोवा न्यूज अप पळयत रावले आनी आमकां फॉलो करीत रावले जाल्यार तुमकां ताजी बी क्लॅरिटी कांय वेळा भितर येतली. आमी तुमकां ही लायव्ह कवरेज घेवन येता राजभवनांतल्यान. दोना राजभवना भायल्यान आमचे एसोसिएट एडिटर सचिन सुर्लकर आनी प्रणय शिरगांवकर थंय आसा. टॅक्निकल टिमी भितर निरज बांदेकर आसा जे आमचे प्रोडक्शन हेड आसा. अश्वेक गांवकर आसा जे हांगा आसा आमचे बरोबर. आनी सचिन सद्या परत लायव्ह येतलो, कारण परिस्थिती पळयत जाल्यार सोंपल्या काय सोंपूना अजून कळना. अजुनूय धक्काबुक्की चेंगराचेंगरी चल्ल्या. सचिन एक्झॅक्टली कितें चल्लां थंय? ओके, आय थिंक म्हणजे आतां बायट आयकले ते प्रमाणे तरी आमकां दिसता की ते सोंपलां म्हणून. आनी आमच्या मुखार जे विज्युअल्स चल्ला आय थिंक दे आर ओल्ड विज्युअल्स वीच आर बींग रन. कारण हें अशें जालें हें दाखोवपा खातीर सद्या विज्युअल्स चल्ल्या. वी वील गेट इन टच वीथ सचिन. तातूंतच कळटलें की एक्झॅक्टली सिच्युएशन कितें आसा तें. सचिन कितें जालें? विड्रॉ केला काय विड्रॉ करूं ना? आमकां कळटा त्या प्रमाणे विड्रॉ केला. बरोबर आता जो प्रोटेस्ट आशिल्लो ओके त्यांच्यानी लिडरशिप सध्या हांगासर सांबाळिल्ली. गोवा प्रदेशचे अध्यक्ष गिरीश बाब आमच्या बरोबर आसा. गिरीश बाब, आयज आता तुम्ही हो पयलो प्रोटेस्टाचो पयलो भाग म्हणपाक शकता आमी आयकून आयिल्ले. आनी तुम्ही एक डिटेन केल्लो आसा, ज्या तरेन डिटेन केल्लो आसा आनी ज्या तरेन सद्याक दिल्ली जंतर मंतर म्हणा किंवा बाकीच्यो गोष्टी म्हणा त्यो तुम्ही पळयताले सध्या. आनी आयज हो एक मेजर स्टेप घेतिल्लो आसा आनी फाल्यां तुमकां डेलिगेशन आपयल्लें आसा. कशें पळयतात आनी कितें आसा अपडेट? हो गव्हर्नमेंट केंद्र सरकारचो इनसेन्सिटिव्ह, राज्य सरकार इनसेन्सिटिव्ह. आमी पळयतात देशाक व्हडले व्हडले प्रश्न उबे आसात तरी आसतना ह्या सरकाराक कांयच पडलेलें नासतलें. आता हो इशू आयचो न्ही, गेल्या 10 वर्सांचो इशू. गेल्या 10 वर्सांक 152 पेपर लीक जातात आनी 0 कन्विक्शन जाता. आयज भुरगे फ्रस्ट्रेट जाल्ले आसात. पयशे दिले बगर ते एग्जामी पास जायना. सो भुरगे 10 वरां 5 वर्सां काम करतात, अभ्यास करतात, लोन काडून अभ्यास करतात आनी ह्यो एग्जामी बस पास जाला. पयशे दी आनी एग्जाम पास जा, पेपर घे एग्जाम पास जा. अशें केलें जाल्यार देश मुखार कसो वयतलो? सो ह्या हेजेर काल जे भुरग्यांचेर अत्याचार जालो, तेंचेर लाठीचार्ज जाली, तेंचेर फॉल्स FIR रजिस्टर जाल्यो. हेच्या खातीर आयज राहुल गांधी आमचो देशाचो लिडर, जेणे हो प्रश्न गेले
2-3 महिने तो घेऊन फाईट करीत आशिल्लो सरकारा कडेन. सरकार कांयच उत्तर दिना. प्रायम मिनिस्टर जबाबदारी घेयना, अमित शाह जबाबदारी घेयना, धर्मेंद्र प्रधान जबाबदारी घेयना. आनी हेचे भुरगे तर मेल्या, 25 भुरगे आहात जाल्यार हेका जबाबदार कोणूच जबाबदारी घेवपाक तयार ना. आयज राहुल गांधी जेन्ना आमच्या प्रायम मिनिस्टराच्या निवासा कडेन गेलो तेन्ना ज्या तरेन ताका घुसटून पुलिसांनी वेलो इंजर्ड केलो, ताका नाकांतल्यान तेजे रक्त आयली. हे एका देशाच्या लिडराक जो भुरग्यां खातीर न्याय मागतालो त्याचे खातीर हे सारखे नाशिल्ले. म्हणून आम्ही आयज हो मार्च घेवन गव्हर्नराक गेल्ले. प्रत्येक राज्यान आयज सगळे कडेन गव्हर्नरा कडेन मार्च आयज जाल्लो आसा आमचो. आणि कारण गव्हर्नरा कडेन आमी 3 मागणी आशिल्ली, 4 मागणी जाल्या आयज. एक म्हणजे राहुल गांधीक इमिजिएटली रिलीज करचे आणि पंतप्रधानान त्याची माफी मागची. नंबर 2, ह्या इश्यूचेर जेचेर 25 भुरग्यांनी आत्महत्या केल्या, 152 पेपर लीक जाल्यात, तेचेर आमचे पार्लमेंट आसा त्या पार्लमेंटाक पूर्ण हेचेर डिस्कशन जावचें आणि हेचेर एक बरें सोल्युशन येवचें आणि एक बरी एड्युकेशन सिस्टम मुखार येवची. ह्या खातीर राहुल गांधी आणि आमची पार्टी स्पिकरा कडेन मागता, पार्लमेंटा कडेन मागता, तेचेर दुर्लक्ष केलें. आणि तिसरी गजाल, FIR तेंचेर घातल्यात भुरग्यांचेर त्यो विथड्रॉ करच्यो आणि ह्या मंत्र्यान राजीनामा दिवचो. रुपेश बाब, जर तुम्ही विचारपाक शकता, लाईव्ह प्रश्न जाल्यार तुम्ही हांगासर घेवं शकता. गिरीश बाब, आता हेजेर क्लॅरिटी ना. फाल्यां सर, आयचो 10:30 म्हाका- इतलोच मॉब आसतलो काय तुमीच 5 जाणांचे डेलिगेशन येवन हांगा मेळटले? फाल्यां आमी 5 रिप्रेझेंटेटिव्ह राज्यपालाक मेळटले आणि राज्यपाला मार्फत आमी हो जो हे आसा आमचो इशू, तो इशू आमकां केंद्र सरकारा कडेन धाडपाक जाय आणि त्या खातीर आमकां राज्यपालाक मेळपाक जाय. काँग्रेसीन डेडलायन दिल्या नरेंद्र सावयकारांक की 24 वरां भितर तुम्ही माफी मागाक ज्या स्टेटमेंटाक लागून. ताजेरूय फाल्यां प्रोटेस्ट आसतले काय तो प्रोटेस्ट सध्या कुशीक फाल्यां तेणे ऑलरेडी दिल्लो आसा, पूण तो आमी काँग्रेस पार्टीच्या फ्लॅगार काँग्रेस पार्टीच्या बॅनराचेर करनासतना तो आमी आम लोकांचो, आम स्टुडंट्सांचो प्रोटेस्ट करपाक सोदता. ज्या तरेन सगळ्या लोकांक जेंका कोणा पार्टिसिपेट जावपाक तांकां पार्टिसिपेट जावपाची फ्रिडम आसतली. जे तरेन जंतर मंतरार सुरू जालें आणि नंतर जी फुडें फुडें वचत राविल्ले आसा, जे डेव्हलपमेंट जाल्ले आसा, चालू आसा, तेजी तुमचे वॉट इज युअर रिडींग इन द एंटायर डेव्हलपमेंट? आता काल जो लाठीचार्ज जालो ते आज जे तरेन राहुल गांधी हांकां उबारून तांणी पुलिसांनी व्हेले, वॉट इज युअर एंटायर रिडींग? ह्या सरकारा कडेन तेजेर उत्तर ना, कारण हो सरकार कॉम्प्रोमायज जाल्लो आसा. ह्या सरकाराचेच पेपर लीक माफिया प्रमोट जाता म्हणून ह्या वर्सान 152 कन्विक्शन जाल्यात आणि तेजेर एकूय कोण कन्विक्ट जायना. Okay, can we talk to Kalus Bab also for a minute? Kalus Bab, I just want to know your reaction also. We have heard you saying this. पण सध्या जो तुमचं नरेंद्र सावयकर इज ऑल्सो अ लॉयर, युअर कलीग इन द कोर्ट. His statement about termite and his statement about cockroach, can you just give your reaction to that, because we have been following that story since morning. It is very disheartening when people of the ruling party use language like this to protesters. When the BJP was in the opposition and they were doing things which were so bad, which were trying to stop development, which were trying to stop people on the roads, Rasta Rokos and all, they would march up and down. What is that today? Even in Goa, they dislodged the government by using people from the other. They used friends of good governance, you would remember, FOGG, FOG. And all those people have been rewarded now with the government. And if the same medicine is applied to them, they get so upset, they get so humiliated. It is nothing but a textbook copy, as I've said, from Nazi regime, where Hitler never tolerated dissent. They crushed dissent. What you saw in Jantar Mantar was nothing but a crushing of dissent, and which they think that the stick will wield the might, but they will realize that their days are numbered and they will have to go home. गिरीश बाब, my last question on politics. सध्या आम्ही पहिले येदो तुम्ही स्टेटमेंट केला, there is only one leader म्हटलं तुम्ही, राहुल गांधी फॉर द नेशन. This also means that आम आदमी पार्टी बरोबर तुमचे जे म्हणजे at least for this agitation you are not going with आम आदमी पार्टी, or you are welcoming them to join you in Goa for this agitation. ज्यांका कोणाक दिसता की मोदी सरकार आणि बीजेपी लोकांचेर अन्याय करता, भुरग्यांचेर अन्याय करता,
ते सगळ्यांक फ्रीडम आसा, आमी कोणाक हाडयले ना, पूण कोणेच आमकां डिस्ट्रॅक्ट करपाचे प्रयत्न करचे न्ही, कोणेच आमकां डिस्टर्ब करपाचे प्रयत्न करचे न्ही. आमचो फोकस आमकां फक्त देशाचे भुरगे आनी तेंचेर जाल्लो अन्याय इतलोच दिसता, ना आप दिसता ना पाप दिसता. ओके, देव बरें करू गिरीश बाब, तुम्ही लायव्हार आयले म्हणून. ना आप दिसता ना पाप दिसता. युअर रिएक्शन, युअर स्माइल. सध्या आपय दिसना आणि पापूय दिसना म्हणटा काँग्रेस. रुपेश, म्हाका दिसता हे एज्युटेशन जे आसा तांकां आमचे जे काँग्रेस पार्टी आहा तांकां खरेंच बूस्ट दितलो, कारण ज्या तरेन हे एज्युटेशन जाल्ले आसा आनी जे पयलींचे साथी तेंचे वांगडा आयिल्ले आसा, जशें आमी आतां बॉडी लँग्वेज पळयता गिरीशाचे किंवा तांचे जे वांगडी आसा तांचे, सो एक पॉझिटिव्हिटी दिसता तांकां स्वता भितर आनी पार्टी फुडें व्हरपा भितर. सो नक्की जशें हांव कांय लिडर्सां कडेन उलयतालो, सो तांचे जे पर्सनल मत आसा ते तेंच्यांनी व्यक्त केले की येस आमकां ऑपोजिशनाक घेवन फुडें वचपाक जाय. नक्की हो येणाऱ्या काळान हो प्रश्न येतलो की आप किंवा गोवा फॉरवर्ड बाकीच्यो ज्यो पार्टी आसा तांकां घेवन फुडें वचप की ना ते, कारण हांव पर्सनली कांय लिडर्सां कडेन उलयतालो, सो तांचे एक मत आशिल्लें की आमी जर वांगडा वचत जाल्यार खऱ्यांनीच बीजेपी खातीर खूब आमी फुडें प्रॉब्लेम करपाक शकता, अशे तरेचो तांचो मत आशिल्लो. पूण सद्या खातीर आयचो जर दीस पळयलो जाल्यार हो आयचो दीस काँग्रेसी खातीर खूब पॉझिटिव्ह आसतलो, कारण खुबश्यो गोश्टी आज सकाळच्यान जाल्ल्यो आसा आनी तातूंत हो आयचो जो तांचो प्रोटेस्ट आसा तो सुद्दां लोकां पर्यंत पावयल्लो आसा. सो फाल्यां खातीर कितें लायंड अप आसा? बिकॉज बिफोर वी वायंड अप, आय थिंक इट्स टायम टू वायंड अप. सध्या ते सगळे जाण घरा वता. फाल्यां खातीर वॉट इज लायंड अप? आनी तेज्या बिफोर आय अलाव यू टू स्पीक, लोकांक सांगता की प्लीज स्टार्ट फॉलोईंग अस. जे अशेंच पळयता आनी जेणी सबस्क्रायब करूं ना तांणी सबस्क्रायब करा आनी ते नोटिफिकेशनाचो बटन ऑन करा, कारण फाल्यांच्यान तुमी सकाळच्यान पळयतले कितें कितें घडणुको ज्यो गोंयांत जाता त्यो तुमकां सगळ्यान पयलीं आमी हाडटले. सो सचिन, फाल्यां कितें कितें लायंड अप आसा? सो फाल्यां सकाळी सगळ्यात पयलीं 10 सुमाराक तशें तेंच्यांनी सांगलें की मॅजिस्ट्रेटान सांगलां तांकां सकाळी 10 सुमाराक तांकां टायम दिल्लो आसा, जो गव्हर्नरा कडेन मेळपाक तांकां एक प्रॉमीस केल्ले आसा. सो ते जर जाले जाल्यार तांचे मुद्दे जे आसा ते गव्हर्नरा कडेन पावतले. आणि ताज्या उपरांत जशें आतां गिरीशान सुद्दां सांगलें की जो तांच्यांनी म्हणिल्लें की 24 वरां टायम दिता, जे वायस प्रेसिडेंट नरेंद्र सावयकर हांच्यांनी जो पोस्ट केला ताजे अगेन्स्ट तांच्यांनी आज सकाळच्यान जो मोर्चा सांबाळिल्लो आसा ताजेर तांच्यांनी 24 आवर्स टायम दिलो, ताजो टायम सोंपतलो. आनी ताजे उपरांत तांच्यांनी अपील केला हो फक्त काँग्रेसीच्या बॅनरा सकयल न्ही जाल्यार यूथ आनी बाकीचे घटक आसा तांच्या बरोबर हो प्रोटेस्ट हो तांचे आन्सर करपाचे कितें ते जातले. सो ते फाल्यां सकाळी कळटले. ताजेर डिसिजन अजून पर्यंत कितें जाल्लें ना अशें दिश्टी पडटा. सो आतां तांची मिटींग जातली काय ना हें अजून पर्यंत कळना, कारण खुबशे लिडर्स म्हणटा की आतां अजून पर्यंत मिटींगेचो काय तसो आमकां काय मेसेजी तश्यो येवंक ना. बट मिटींग नक्की फाल्यां सकाळी जातली, आतां तांची जावची ना. बट फाल्यां सकाळी 10 सुमाराक नक्की तांकां मेळपाक जो टायम दिला ताजेर पयलीं घडामोडी सुरवात जातल्यो. सो फाल्यां सकाळच्यान आमी तुमच्या मुखार लायव्ह घेवन येतले. सकाळच्यान सांज म्हणसर कितें कितें जाता ते पिरियडिकली तुमच्या मुखार लायव्ह घेवन येतले. एनालायसिसूय करतले. जे लोकांक खबर ना जाल्यार तांणी आमी हब गजाली आज शूट केल्ल्यो आसा आनी तो सद्या एपिसोड युट्यूबाचेर आसा, तो पळया. ताजेरसून तुमकां कळटलें सद्या BJPचें रिएक्शन कितें आनी काँग्रेसचें रिएक्शन कितें. राहुल मांब्रे काँग्रेस जॉयन जाले, तेजेसून आमची एक्सक्लुझीव इंटरव्यू केली सचिनान, ती बी युट्यूबाचेर आसा, ती पळयात. आनी इफ यू हॅव नॉट फॉलोड अस, सबस्क्रायब अस, प्लीज सबस्क्रायब, नोटिफिकेशन ऑन करा. आय थिंक ओके. सध्या काँग्रेस लिडर म्हणटा आमी वता घरा कडेन, फाल्यां परत येवचेच पडटले, कारण अजुनूय युद्ध सोंपुना, युद्ध चालू आसा. एनी लास्ट वर्ड्स फ्रॉम यू सचिन बिफोर वी वाइंड अप? सो एक गोष्ट परत एक फावट जशें तुवें सांगलें तशें व्ह्युअर्सांक सांगपाक सोदता, आमी सगळ्यान पयलीं विथ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आनी प्रॉपर जो एनालिस्टीक आसा तो प्रोसिजर घेवन येवपाचो प्रयत्न करतले. आणि तुम्ही जर सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब करा, जो बेल आयकॉन आसा तो दामात. अँड येस, सद्या खातीर म्हाका दिसता रुपेश बाब, एक गोष्ट सद्याक फील येता की इलेक्शनाची तयारी जी जोरात सुरू जाल्ली आसा, अशें जेन्ना जाता तेन्ना कळटा की इलेक्शन खूब लागीं आसा आनी ताजो फील येवपाक लागिल्लो आसा सद्या. म्हाका दिसता
हे कंटिन्यू उरतले अशे तरेचे अपडेट आमकां रातच्योच चड करपाक मेळटल्यो, कारण गोंयांत जश्यो घडामोडी घडटा आमी फाटले इलेक्शनूय पळयला, रातच्या सगळ्यांत चड घडामोडी घडटा. सो लोकांनी हे पयलीं मातशें लक्षांत घेवपाक जाय की अश्यो घटना ज्यो आसा त्यो रातच्यो सुद्दां घडपाक शकता. सो सगळ्यांत पयलीं आनी करेक्ट बातमी हाडपाचे प्रयत्न करतले. देव बरें करूं. आनी ह्यो रातच्यो घडामोडी घडटा, सो जेणी फुटबॉल वर्ल्ड कप पळोवन जागरणां काडली तांचे खातीर जागरणां मे कंटिन्यू नाव OTT डिस्कंटिन्यू करा. सद्या गोंयांत इतले सद्या वातावरण तापलां, इतलें राजकारण आसा आनी इतलो कंटेंट तुमच्या मुखार येतलो की तुमकां म्हाका दिसता OTT डिस्कंटिन्यू करचें पडटलें. आनी युट्यूबार रावून गोवा न्यूज हब फॉलो करून तुमकां दर दिसा सो वयच्या पयलीं घरा वयतना अर्चित नाईक जाणी गोवा प्रदेश युथ काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष. अर्चिताचे घोशणाच पळयत जाल्यार कळटाले ताणें अख्ख्या मंत्रिमंडळाचेच नांव घेवन जप जप सो अँड सो डरता है पुलिस को आगे करता है केले. अर्चित पण हे मंत्रिमंडळ सध्या न्हिदला, खूप कमी टायम मंत्रिमंडळ न्हिदला. सॉरी हय, कित्याक आमचे लिडर बाब राहुल गांधीचेर त्याने ज्या तरेन हल्लो केलो म्हणटा, बेकायदेशीरपणे तांकां ड्रॅग केलो इनसेन्सिटीव भेड्डे कुड्डे सरकारान, आनी हे सगळ्यांचे नाव घेवन हांवें घोशणा केली. बिकॉज ते सगळे न्हिदला, सगळे आतां दोळे कान सगळे बंद करून न्हिदल्यात. सो हांकां उठोवपाची गरज आसा, कित्याक उठूना जाल्यार आमचे जे युवकांचो फ्युचर आसा तो न्हिदतलो. म्हणून हांकां उठोवपा खातीर हांवें ती घोशणा दिल्ली. सो खूब कमी वेळ मेळ्ळो तुका म्हाका दिसता आपोवपा खातीर सगळ्या काँग्रेस लिडरांक. आमचो केडर चार्ज आसा गोंयांत, आमचो केडर चार्ज आसा काँग्रेस पक्षाचो, आनी आमचो प्रत्येक मतदारसंघात केडर आसा. म्हणून आमकां खूब कमी टायमार आमचे लागींचे जितले कार्यकर्ते आशिल्ले सगळे धांवन आयले. आनी वेन इट कम्स टू द फ्युचर ऑफ गोवा, द फ्युचर ऑफ गोवन स्टुडंट्स, आमचे सगळे कार्यकर्ते ऑफिस बेरर एका उलोवण्याचे 10-15 मिनटां अर्दे वरा भितर हाजीर आसताले. This was a clear-cut example today that was shown. Is there any clarity फाल्यां जे प्रोटेस्ट जावपाचे आसा पळय न्ही, फाल्यां काँग्रेसच्या ताणें आतां ऑफिशियली मिडिया फुडें आमकां अपॉइंटमेंट 10 दिला गव्हर्नरान. ते हरशीं तेंचे कामां सगळीं रातची जाता, तेंचे आमदार चोरपाचे रातचे जाता, तेंचे रातोरात ऑर्डरी पास जाता. पण आमी जेन्ना मेळपाक वता तेंकां टायम नासता, न्हिदिल्ले आसता गव्हर्नर. सो ताणें सकाळी ऑर्डर आमकां हे अपॉइंटमेंट दिल्या. आणि त्या भशेन समज इफ दे कीप अप टू देयर वर्ड देन सकाळी 10 आमचे लिडर जे आसा ते मेळटले, सगळे 5-6 जाण जे आसा ते मेळटले तेंकां डेलिगेशन. फाल्यां क्रावड आसचो ना राजभवना मुखार? ना, दॅट वी विल टेक अ कॉल. वी विल टेक अ कॉल टुनायट बिकॉज वी डोंट ट्रस्ट दीस गव्हर्नमेंट. सो क्रावड आसपाकूय शकता, नासपाकूय शकता. बट रिगार्डलेस ऑफ दॅट फाल्यां गोंयभर खुबशे प्रोटेस्ट ऑर्गनायज ऑर्गॅनिकली बाय स्टुडंट्स अँड अदर असोसिएशन्स नॉन पॉलिटिकल जे आसा थंय आमी सगळे सहभागी जातले. फाल्यां म्हाज्या 2-3 कडेन आसा, पणजे का म्हापशें का. सो ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन इट अँड इट इज गोइंग टू बी अ नॉन पॉलिटिकल मुवमेंट वेर द पीपल ऑफ गोवा अँड द स्टुडंट्स ऑफ गोवा आर गोइंग टुगेदर. सो वी आर गोइंग टू सपोर्ट दॅट अँड बी अ पार्ट ऑफ इट. देव बरें करूं. थँक्यू. आनी सद्या पळयत सो हे जाल्यार आशिल्ले ओके सचिन तूं कितें म्हणा? ना हे आशिल्ले लास्ट आमचे लिडर हांगासून भायर सरपाक. आनी आतां ऑलमोस्ट सगळे तुम्ही पळोवपाक शकता म्हाज्या फाटल्यान ऑलमोस्ट सीट जे आसा ते खाली जाला. आनी आमी ही अपडेट हांगासरूच थांबोवपाक सोदता. रोश बाब. ओके, देव बरें करूं सचिन. इनफॅक्ट टायम फॉर यू ऑल्सो टू गो होम अँड टेक सम रेस्ट, कारण सकाळच्यान तुय बी लायव्हार येवन कितल्योश्योच गजाली तुवें लोकां मुखार हाडल्या. रेस्ट म्हणून रेस्टूय घेच, यू नेवर नो. गोंयांत सध्या जागरणाच चल्लेली आसा. सो यू आर वॉचिंग दीस लायव्ह फ्रॉम दोनापावला अँड ऑल्सो अवर स्टुडिओ इन मिरामार. काँग्रेस पक्षान आज प्रोटेस्ट केलो, राजभवनाचेर गेलो, थंय धक्काबुक्की जाली, आडयले, दिसतालें प्रकरण चिगटलें. पुणून सामंजस्यान म्हणटा तशें तांणी आयकलें की फाल्यां या म्हणटकर फाल्यां येतले. ते म्हणटा की गव्हर्नराचो न्हिदपाचो टायम, गव्हर्नर जेन्ना उठ्ठले तेन्ना येवन मेळटले. सो फाल्यां बी 10 वरांचेर गोवा न्यूज हब तुमच्या मुखार लायव्ह घेवन येता. पळयत रावात गोवा न्यूज हब.